सांगता न्हू हो सुर्गीचो बापूय सांगता आमकां केन्नाच तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. सुर्गीचे बापा आमी तुका दिनवासता आनी वखणटा. आयच्या सेक्शना पासून तुका वखणटा, तुका एकवाड तूं हाजीर आसा. हे दोगां तेगा मदेकात तूं हाजीर आसा आनी तूं हे वेळार हाजीर आसा आनी तूं आमकां शिकयताय. आमी सगळीं हे स्कुलान येयलेलीं आसा ग्रेसाच्या आनी तूं आमकां तुजें उतर जें बरोवन दवरलेलें आसा तें पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सारकें सादें आनी सोंपें उगडापें करता. आमच्या ओन अंडरस्टँडींग आमकां कळना हें देवाचें उतर कितें बरयलां तें, हें मोगाचें लेटर तें आमकां तूं पवित्र आत्मा आमकां आमच्याच एग्जाम्पलांनी आमच्याच कवायकींनी आमकां सादें आनी सारकें सोंपें करून दाखयता आनी आमकां शिकयता. कित्याक आमी शिकून दुसऱ्यांक शिकोवपाक तयार करता आमकां आनी आमी सगळीं तयार जाता हें देवाचें उतर शिकोवन दुसऱ्या गांवांनी वचपाक. कित्याक देवाची जेजूची येवजण आमचे सवय वचोन आमी गांवांनी वचोन आख्या संवसाराच्या कोणशांनी शिस्त करपाक देवाचें उतर आसा सो हें परगोडपाक. आनी होच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. वेता थंय जेन्ना आमी बी रावता तेन्ना आमकां कळना कितें करूंक जाय, कितें उलोवंक जाय. हो पवित्र आत्मो आमच्या तोंडान घालता आनी तोच पवित्र आत्मो येद्या वक्तार म्हज्या मनान चिंतता आनी तोंडानसून उलयता. आनी आमकां हे बाग फावो केलेल्या पासून एक मारयेन घेतलेले. मारी त्या जेजूच्या पांयाची बसलेले आनी जेजू म्हणटा मारयेन बरी सुवात वेचून काडल्या. तीच आमी येद्या वक्तार तुजी सुवात वेचून काडल्या. आमी बसल्या तुज्या पांयाशी आमी शिकोवपाक आनी तूंच येद्या वक्तार आमकां सगळे जे लिपोवन आसलेले ते आमकां उगडापें करताय. जे सुर्गीचे राज त्या पासत जेजू तुका आमी वखणटा तुका एक वार कित्याक तुवें आमकां सगळ्यांक वेचून काडलेल्या पासत आनी सगळ्यांक आमचे शिक्को मारलेल्या पासत हें देवाचें उतर परगोटूं त्या पासत तुका आमी दिनवासता आनी वखणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आयज आमी कितें शिकतालीं सकाळीं सायबीण मायचें न्हू तुज्या उतरां सवय म्हजी सवय गडो. आमी जेन्ना हें म्हणटा तेन्ना आमचें उतर काळजान धरता न्हू. आमी काळजान धरता न्हू कसलें तरी उतर. आनी बायबल म्हणटा जॉन 10 कितें म्हणटा आमकां 10:10 चोर येता चोरूं इबाडूं इबाड करूं आनी जेजू येयलो आमकां सुभानपणान. ओ चोर कोण कळ्ळ? चोर. आनी चोराचें काम कितें? चोराचें काम चोरपाचें जिवेश मारपाचें तें. पूण तो तेजें कामूच कितें? संवसारांत आतां चोर म्हटल्यार आमी कितें आमच्या मतीन कितें येतलें? चोर येयल्या म्हटलें गांवांत आमच्या एक चोर येयल्या म्हटलें घरा कडेन आमच्या मतीन कितें येतलें? आमचें भांगार कितें आहा इम्पॉर्टंट वस्त आहा ती चोरतलो हो चोर म्हटल्यार. आतां बायबलान चोर म्हणटा जेजूय आमकां म्हणटा चोर येता चोरूंक जिवेशी वाडूंक आनी नागोन उडोवंक. आतां जेजूय सांगता चोर येता. कितें चोरूंक येता चोर? आतां आमी संवसारी हितून कितें दिसता आमकां चोर आमचें कितें इम्पॉर्टन्स आहा तें आतां तें चोरतलो म्हणून भांगार कितें प्रॉपर्टी पेपर कितें तरी चोरतलो म्हणून आमकां हुस्को आसा. आतां बायबलान आमचें कितें चोरतलो म्हणून हुस्को आहा आमकां? देवाचें उतर जें आमी शिकता तें. आनी तो न्हू अशें तूं केन्नाय खूब जाणां म्हणटा हांव बायबल घेवन न्हीद. हांव न्हीद म्हणटलो. तूं वाचताय बायबल वाच. कित्याक आमी वाचता खंय बायबल न्हू कशी वाचता आमी बायबल वाच सांगलो कोणी? हांव म्हाज्या टायमाचेर सांगता वाच सांगलो न्हू मॅथ्यू फास्ट टायम ना जाल्यार इल्लो पॅरेग्राफ फास्ट वाचलो जालो. तो म्हणटलो बरो खूश जातलो. कित्याक तो जाणा न्हू कांय ना हेका. वाचा तुमी वचा तुमी खंय वयता प्रेयराक वयता वचा आनी येया न्हू. तो सांगतलो आमकां तोच करा. म्हाकाय लायफान न्हू हांव जायते रिट्रीटाक वयतालीं मागण्यांक खूब वयतालीं हांगा थंय. जेन्ना जेरुसलेमाच्या भितर सरली एका भयणीक लागून भयणीचो चेडो एका आमचे सोयऱ्याचे तिचे भयणीचो चेडो 12-13 वर्साचें ड्रग्स सरो विकतालो आनी तो सारको सुतयतालो. आतां कितें जालें? आतां हांवें एक टेस्टिमनी आयकलेली जेरुसलेमाच्या एका जमातीक गेली तेन्ना एका हिंदू भावान
असोच गटारान पडटालो सोरो पिवन बीन ताका हाडून तेंचे प्लेसीर दवरलेलो रिहॅबान हाडून आनी तेजी सुटका जाली. आतां ती टेस्टिमनी आयकल्यान म्हाकाय उमेद येयली हेकाय दवरपाचो म्हणून आमी ब्रदरीक मेळपाक गेली. आनी ब्रदर म्हाका पयलूच म्हणूंक लागलो तुका देवान वेंचून काडला तूं म्हणजे असो धांपून दवरला आमी जेजूक न्हू तो भायर काडूंक जाय सगळ्यांक दिवंक जाय. त्या टायमाचेर म्हाका दिसलें हांव कितें म्हाका मार घालपाक आसा काय कितें म्हाका खबर ना हो जेजू उतरां उदेशी दुसऱ्यांक दिवंक जाय म्हणून हो म्हणल्यार भितर दवरला न्हू बांदून धांपून ताका भायर काडूंक जाय आनी आख्या संवसाराक दिवंक आनी तूं तें काम करूंक जाय. हांवें म्हटलें म्हाज्या मनान येयलां हो म्हाका शिवर मार घालूंक लायता काडून दुसऱ्यांक भितरलो काडून भायर दिवप म्हणजे कितें करप म्हाका मार पडटलो न्हू मार पडचो ना. वचोन भितरलो जेजू काडलो एक इमात काडली आनी दुसऱ्यांक घेवन गेले मार पडचो ना. आतां म्हाजे हितून कितें चिंतना ही मागीर शिकता शिकता कळ्ळें म्हाका जॉन 3:16 कळ्ळें म्हाका जेजून संवसाराचो इतलो मोग केला संवसाराचो म्हणजे मनशाचो तेचो नाश जायना मनशाचो नाश जायना जावच्याक. तेन्ना वाडटा वाडटा हें सगळें शिकप पयलींचें म्हाका हांसूंक येतालें. मागीर हांव कितें चिंत्तालें तें आनी तेणी म्हाका सांगलें कितें जाणा वायट बूक आसा न्हू आमचेशी सगळ्यां कडेन आहा न्हू कन्सर्नींग वरी एंड फियर आमकां आसा कोणाक उस्के खोती आसा आमकां कोणाक ना दिसता हांगा उस्क्या खोती ना ते उस्क्या खोती वचत मागणें आहा पवित्र आत्म्यान बरयलेलें तो म्हाका सांगपाक लागलो बायहार्ट कर. आतां बायहार्ट म्हणजे हांव जायतीं वर्सां जालीं मागण्यांनी आसा बायबल वाचता सगळें करता वाचता वाचता वाचून फास्ट वाचता. आतां वय कोण म्हाका बायहार्ट कर म्हणटलो इतल्या रिट्रीटांक गेलें हांव म्हाका कोणीच सांगूंक ना बायहार्ट कर म्हणून आनी हो बायहार्ट कर म्हणटा म्हाका पळय देवचान न्हू आमकां वचून आमकां हें देवाचें उतर कशें शिकोवंक दिवचो ना. हांवूच कितली उलयली म्हजी भयण आसा प्रूफ. आतां म्हाका कितें जालें म्हाका आतां तें बायहार्ट करचेंच पडलें कित्याक म्हाका ते आवयक ते चेड्याची सुटका दिवपाक जाय आनी म्हाका सांगलें न्हू बायहार्ट कर म्हणून म्हाका करचेंच पडलें आनी तें हांवें बायहार्ट केलें. पूण म्हाका बरें दिसलें मातशें फस्ट टायम कोणी तरी सांगलें आमी वाचता बायबल वाचिना सगळीं इतलीं वर्सां वाचता पूण उदास जाता. आतां स्कुलान गेले आमी वाचून गेले पेपर बरोवंक जाता स्टडी करची पडटा. तशेंच आमकां हें देवाचें उतरूय स्टडी करचें पडटा आनी ते स्टडी करता तेन्ना काळजान बागलून दवरता तेन्ना वचून आमचें तेंच उतर चोरूंक येता. ताका कांय नाका आमचें ताका आमचें कांयच नाका त्या चोराक न्हू बायबलान सांगता त्या चोराक देवचाराक आमचें फक्त हें देवाचें उतर जें आमी स्टोर करून दवरता काळजान न्हू तेंच जाय आनी तोच तो चोरपाक कशी कशी प्रॅक्टीस करतलो. आतां हांव तुमगेर कोणागेर च्या पिवंक येयली कित्याक कॉफी तुमी म्हाका हांव म्हणटलें तुमकां म्हाका गोड च्या जाय म्हाका कॉफी जाय गोड तुमी कितें घालतले च्यायेन वा कॉफीन साकर साकर घालतले शुअर साकर घालतले म्हाका इतल्यान च्या पिवो हय कॉफी घालतले कॉफीन गोड जाता च्या आं कितें जाल्यार म्हाका घालून सारकी सांगा साकर घालून गोड जाता च्या सारकी सांगा तुमी कितें म्हणटा भावानो साकर घालून च्या गोड जाता तुमगेर हांव येयलें म्हाका च्या कशी तेले गोड जाय च्या म्हाका गोड जाय च्या सारकी हां कितें घालतले आं जागीर ओके गोड घालतलो म्हणटा. आतां तुमी कितें म्हणटा सारकें गोड घालून च्या सारकी गोड जाता न्हू तुमी कितें तुमकां कितें घालता च्यायेन गोड जाय जाल्यार म्हाका आं शुअर सारकी सारकी गोड जाता मागीर साकरीन सारकी शुअर आहा तुमी मातशें शिकोवन येयल्या म्हाजे कॉन्फरन्स क्लासीन काल म्हाका बरें आन्सर गावल्या एकलो म्हणटा हॉर्लिक्स घालता तुका पिवपाक हांवें म्हणलें म्हाका हॉर्लिक्स नाका म्हाका च्या जायी म्हाका गोड च्या जायी कोण म्हणटा बॉर्नविटा घालता गोड घालता तो आन्सर येयलो मोग घालता मागीर असोच न्हू आमकां देवचार प्रेशरायज करतलो आमी जाणा सगळ्यांक खबर आहा साकर घातल्यार च्या गोड जाता म्हणून सगळ्यांक खबर आहा आनी तो असोच तो आमकां परत परत विचारतलो तेन्ना आमी कन्फ्यूज जाता न्हू. हांवें एकदां पयलें पुनाक आमी गेले तेन्ना दोगां भयणी येयल्ली ब्रदरीन तांकां परत परत विचारलें तेंच्यांनी कितले सांगले आन्सर
कितें कितें रॉंग आन्सर. ती जाणा पूण रॉंग आन्सर. कित्याक हो चोर आमकां तसोच प्रेशरायज करता. तुज्या जगांनी बरें जालां? बरें जालां तुज्या जगांनी? हां, परत जातलो. बरें जालां तुज्या जगांनी? ना आनी कितें दाखयतलो? आमी शुअर आसा? 1 Peter 2:24 आमकां सारकें बरोवन दवरलेलें आसा न्हू, जेजूच्या गायांनीच आमी बरी जाल्या. जातली न्हू. आनी तो परत परत विचारलें आमकां, आमी कितें जातलीं? भिरांत येवची ना आमकां? जाल्या काय भिरां? आतां आमकां च्यायेच्या वखदार आतां परत परत विचारलें साकरीन साकर च्या कशी गोड जाता, साकर पळय थोडी कन्फ्यूज जाली पळय. थोडी म्हणटा गोड आनी कितें. कित्याक तशीच आमी न्हू हें देवाचें उतर घेवन बसून बसली पासून आमकां तो प्रेशरायज करतलो एकाच उतराचेर. तें उतर चोरपाक तुज्या काळजांचें. तें तुवें दवरलां न्हू 1 Peter 2:24 एग्जाम्पल. आमकां खूब स्क्रिप्चर आहा देवाचें. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. तेंच उतर तो चोरपाक सोदतलो. परत परत येतलो. पूण आमी कितें करतलीं परत परत येयलो जाल्यार? दुबाव येता न्हू. बरें जाल्या काय कितें हांव? दुबाव येतात. कित्याक दुबाव येतात? तें उतर तो चोरता आमचें. तेजें काम फक्त चोरपाचें देवाचें उतर जें तुवें दवरलेलें आसा. आमी म्हणटा इतलें वर्सां पासून म्हणटा जेजूच्या गायांनी बरें जालें बरें जालें. रोखडेंच कोण तरी ए तुका मातशें हें खंय दिसता मुगो, तूं तो हें खंय दिसता, सो पांय मातसो कुटयता. आतां तूं कितें म्हणटाय? जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरें जालां. मागीर तुका कितें दिसता जाल्यार डावट येवचो ना? कॉन्फिडन्स आसूंक जाय देवाच्या उतरान. आतां आमी थोड्यांनी सारकें कॉन्फिडन्सान म्हटलें च्याव साकर घातल्यारूच गोड जाता. सारकें कॉन्फिडन्सान सांगलें. तशेंच देवाचें उतर आमी कॉन्फिडन्सान जें काळजान बरयलेलें आसा दवरलेलें आसा तें आमी कॉन्फिडन्सान म्हणूंक जाय. ना हांव जेजूच्या गायनीच बरी जाल्या. इतलो स्ट्रॉंग फेथ आसूंक जाय आमचो ह्या उतराचेर. जें उतर आमकां सारकें. आनी उतराक आमी जेन्ना आतां एक बी घातलो आमी किल्लोत. भयण म्हणटाली न्हू देवाचें उतर म्हणजे बी घातला किल्लोत. आमी चडशीं जाणां आमचें कितें जालां ना, बी घातली न्हू जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालें. एक झाड बी घातलें आतां आनी आमी उदीक घालता. मागीर कितें करता आमी? आतां जर पांय दुखता, दूख आसा, मागीर कितें करतलें तें बी? एक झाड घातलें न्हू आमी बी, तें मागीर आमी उमटून पळयता येयल्या काय पाळा ना पाळा येवं. तें झाड जातलें आनी फळां मेळटलीं आमकां. सपोज आमी चिकू घातल्या, बी चिकवाची. आमी कितें करता? दुसरे दिसा 2 दिसांनी बीन दुसरे दिसा आमी वयर काडून पळयता आमकां चिकू मेळटलें ना. तशेंच आमी देवाचें उतरूय तशेंच करता. आमी ही बी जी घालता ती तशीच करता. आमी परत परत हुमटून पळयता ती किल्लो जालें. देवान जें आमकां देवाच्या उतरान आमकां भासयलां तें आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटलें ना. कसली तरी कामां हे जेजूच्या गायांनी आमी जाणा. एकूच आनीकूय आमचे पयश्या बद्दल रिणां आमची फारीक जाली. आमकां रिणां दिसता परत आमी म्हणटा हें आनी उलयता कितें मागीर आमी? ऑडियो आनी व्हिडियो एक जाता ना. आमकां मागीर रिजल्ट मेळटलो. आमी मागीर सगळ्यांक सांग ना गो म्हाजो तुका मुगो भावा तुमचो भावाच व्हडलो म्हणटा न्हू. आयकोंक ना तुमी? तुमचो भावाच व्हडलो तुमी मागात. बायबल कितें सांगता आमकां? रोमन्स 12:3 माग म्हणपाची. सो आमकां रोमन्स 12:3 कितें म्हणटा आमकां? कितें म्हणटा? भावात आमकां सगळ्यांक एकूच मापान दिला काय सगळ्यांक? एका चड दिला, प्रिचरांक चड दिला आनी मॅन ऑफ गॉड तांकां चड दिला आनी बाकीच्यांक सारको कमी दिला. अशें आसा बायबलान? एक सारको भावाक दिला. जर आमी कशी म्हणटा तुजो भावाट व्हडतो? आमकां भावाट ना आमचे. आमी तें देवाचें उतर चोरूंक दिता. आमी आयकता पूण देवाचें उतर आमचें रोखडेंच चोरता. तो तेजें काम कितें म्हूण सांगलां? चोरपाचें. तो रोखडेंच काडून व्हरता. एक्चुली देवान आमकां सगळ्यांक भावाट कोणूय व्हडलो जावं प्रिचर जावं मॅन ऑफ गॉड कोणूय जावं तांकां सगळ्यांक एकेच मापाचो भावाट दिला. जे बायबलान पेद्रूक पिटराक पावलूक जो भावार्थ आसलो तोच भावार्थ आमकां दिला.
दिवंक ना आमकां सगळ्यांक? तुमकां दिवंक ना भावार्थ? सो आमचे भावार्थ आनी आमी कशी पास जाता? आमी कसले परिस्थितीक आमी कसली पास जाता? आमच्याच भावार्था वरवीं न्हू. आमकां पेखोणी जायला आमी कशी पास जाता? जेजू कितें म्हणटा? काय म्हाज्या मागण्यांनी तुमी बरी जाल्या, हांवें हात दवरला म्हणून, हांवें स्क्रिप्चर उलयला म्हणून तुमी बरी जाल्या, हो म्हणटा केन्ना? ना, तुमच्याच भावार्था वरवीं बरी जाली. आमी जेन्ना माग म्हणटा तेन्ना आमकां मातशें चतुरायेन आसूंक जाय. बायबलान मागण्या वरवीं बरी जालें म्हणटा. आमी माग म्हणटा न्हू सगळ्यांक, आमकां संवय जाल्या. कित्याक आमी आयकलां ल्हान आसतना दुसऱ्यांक माग माग म्हटल्यार आमकां मेळटा. आमी कित्याक आनी आमकांय तें सो दिसतालें, कित्याक आमी नकळो देवाचें उतर कितें म्हणटा तें न्हू, आनी आमी आयकतालीं. हां, सो हें देवाचें उतर आमकां बागलून दवरतलीं जाल्यार खूब तोकोस घेवचो पडटा. सारकी सोयरानान येवची पडटा. सदांच आर्गां दिवंक जाय. बी घालून उदक घालता म्हणजे आमी थँक्स गिवींग करता तेन्ना आमी उदक घालता. हे बियेक जे बी आमच्या भितर आमी किल्लोवन दवरल्या. जेन्ना दुबावता तेन्ना ती बी किल्लोतली. जशी आमी उमटून दुबावता म्हणजे आमी उमटून पळयता किल्लोतली. आमी जेन्ना देवाक सांगता हांव तुकाच वखाणटलें, हांव जाणा कितेंय जावं, मिका दिसता कितें झाडां हें जावं कितें जावं, फळां येवं झाडाक ना येवं, हांव तुकाच वखाणटलो म्हणटा. आमी तशीच देवाक वखाणूंक जाय. देव आपल्या उतराक फेथफूल आसा न्हू. तो विस्वासी न्हू. जें कितें म्हटलां तें करून दाखयताच न्हू तो. पूण आमी म्हणपाचें काम करता, भावार्थ धरपाचें काम करता तेजेर. हां, तेच आमी सदांच तेच शिकोवंक जाय आमच्या जिवितान. आनी तें कशें जातलें जाल्यार जेन्ना आमी कंटिन्यू आसता पळय देवाच्या उतरान रिगोवन रावता सदां काळ, तेन्नाच आमकां त्या भावार्थाक घोट धरून रावंक उबें रावता. आमी एका म्हयन्यान येतलीं, 15 दिसांनी येतलीं, कांय जावचें ना. उदक घालिना वय. हांव सांगता, हांव जेन्ना ब्रदर आमचो न्यू क्रिश्चनान येतालो तेन्ना आमी कितें करतालीं, आसूं येतालो न्हू एक म्हयन्यान, कित्याक आमी नोट्स वाचया. आनीक येतलो, कितें पेखोणी जायी जाल्यार येतलो न्हू तो एका म्हयन्यान. अशें जातलें, अशी करतालीं. सिरियस तितली वचनासली देवाच्या उतराक. केन्ना सिरियस केली? लॉकडावनाच्या टायमार. कांय ना न्हू ब्रदर, ना न्हू आतां म्हयन्याच्या म्हयन्या. आं, आतां कितें करचें पडलें? सिरियस जावचें पडलें. युट्यूबार वचचें पडलें. देवाचें उतर नोट्स बरोवपाक लागलीं. तेन्ना गरज तेन्ना आमी शिकोवंकूच ना हें सिरियस देवाचें उतर. बेश्टी वयतालीं येतालीं. आनी थोडी प्रश्न सॉल्व जायनासले. कित्याक आमी वयतालीं येतालीं न्हू. आतां एक मॅकानीक जर गॅरेजीन वयता, मॅकानिकाच्या हितून वयता येता, तो मॅकानीक जातलो? कित्याक? तो वयता न्हू, तो वयता न्हू थंयसर. शिकोवंक जाय न्हू, पानो घेवंक शिकोवंक जायो आनी कितें आहा तें शिकोवंक जाय. तशेंच जेन्ना आमी प्रेयराक येता, येयली गेली, खुर्च्यो तापयली गेली, कितें फायदो जातलो जिवितान? कितें तरी दिसतलें फ्रूट? जेन्ना तूं देवाचें उतर हें पानो बीन घेवन कशी आमी शिकता तेन्नाच आमी मॅकानीक जाता. तशेंच हें देवाचें उतर जेन्ना आमी घेता आनी सिरियसली आमच्या जिवितान पाळटा तेन्नाच आमी एक शिकोवणदार जातलीं न्हू. आनी आमचे प्रॉब्लम आमचे सुशिल्ले पयस वयतले. म्हाज्या भशेन करूं नाका तुमी. जें कितें बरोवन व्हरता न्हू तें वाचात, तें शिकोवन परस नोट्स करूंक बरया. कित्याक पवित्र आत्मा आमचेशी उलयता. जेन्ना तूं सारकें आयकता तेन्ना बसून न्हू पवित्र आत्मा उलयता. त्या स्क्रिप्चराचेर तुका आनीक आनीक शिकोवन दिता, कशें डीप अंडरस्टँड दिता. कित्याक आमी जर तें बसत ना, सोयरीकूच दवरिना, सगळ्यांक काम आसा. आमी जाणा सगळीं म्हणटलीं आमकां काम ना. सगळ्यांक काम आसा, आमकांय काम आसा. पूण भितूनसून टायम काडपाक जावो न्हू. थोडी कितें म्हणटलें ना, टायमूच पावना. आयकलां केन्ना? म्हाका वेळूच ना. आयकोंक ना? मागीर आमी देवाक कितें सांगता?
ना रागा जायना आमचो देव. देव आमचो मोगानूच भरता सगळो. देव मोगाचो राग ताका ना आमचो. तो म्हणटलो आतां आमी म्हणटा देवाक, अरे तूं 24 वरांच दिलाय मरे आमकां, पावना ती. हां थंय म्हणिना आमी, थंय जाल्या नंतर म्हाका टायमूच ना म्हणल्यार, अरे देवा तुवें म्हाका 24 वरांच दिलाय, ती पावच ना. आनीक दिल्यार पावतली? तितूंतलो भितरलो टायम काडपाक जाय आमी. तितूंतलोच भितरलो टायम काडून आमी देवाक हें करपाक जाय, देवाचें उतर शिकपाक जाय. देवाचें उतरूच शिक कित्याक म्हणटा तो? देवाचें उतर सोत आनी कितें जिवें सुटसुटीत पावरफूल सगळें. कित्याक तो जाणा हे देवाच्या उतरानूच आमकां जिवीत आसा, सगळी पेखोणी आसा, भलायकी आसा. तुका कितें जाय तें न्हू हें देवाच्या उतरान आसा. आमकां कितें जाय न्हू, कितें आमच्या जिवितान जाय हें देवाच्या उतरान आसा. आमकां पेखोणी जायी हें देवाच्या उतरानूच आसा. पूण हें देवाचें उतर आमी दुबावूंक जायना. एक खूब पयलीं एक कॅन्सर पेशंट आसलो आनी म्हाजे फ्रेंड म्हणल्यार आमी थिंगेर या कॅन्सर पेशंट. आनी तेन्ना हांव हे चोर ते चिंतताले मातशे म्हाका पळयतात म्हण तेजे शिकयतालो. तेन्ना थिंगेर गेलें हांवें. तो म्हणटालो आपणाचे कितें तरी पार्ट्स भितरलो ही थंयसर डॅमेज जाला म्हण थंय कॅन्सर जाला. हांवें म्हटलें चोर येयला चोरूंक दिता तूं? कितें चोर येयला ताका कळना. म्हणजे आतां नॉर्मली कोणाकूय विचारशी, आतां आमी शिकता म्हणून आमकां खबर आहा हो देंवचा चोर म्हणून न्हू. आतां कोणाकूय विचारता जाल्यार चोर आतां तुजे कुडींतले पार्ट्स चोरता तूं चोरूंक दितलें समजतलें ना न्हू, समजना. जेन्ना पयलो तो आयकता देवाचें उतर तेन्ना ताका सांगलें मागीर ताका बरें पळयतात म्हण बरें एग्जाम्पल दिलें. हें घर तुजें? हय म्हणलो घर तर म्हजें. आनी सपोज हांवें म्हटलें हें घर म्हजें दितलें म्हाका? ना म्हणटा तो. दिवचो ना. कित्याक दिवचो ना? हांवें म्हटलें हांव जबरदस्ती सांगता हांव म्हजें रिटर्न डॉक्युमेंट दाखयतलो म्हाज्या बापायचें घर हें आपूण तुका हाडून दाखयतलो. आमचे कडेन रिटर्न डॉक्युमेंट आसा, देवचाराक दाखोव. बरयलेलें आसा न्हू उतर, ताका खबर ना. म्हणल्यार तशेंच देवानूय आमकां बरोवन दवरलेलें आसा. तुजी कूड ही कूड आतां चोरता देवचार येवन तुका सांगता ह्यो पार्ट्स हें जाला. कोण गेला भितर? चोर न्हू चोरू. आतां तुजे देवान दिलेलो पार्ट्स हो तुका सांगता तो आतां तुका डॅमेज जाला ऑपरेशन करूंक जाय कितें कितें सांगता. तूं कितें करतलें आतां? आतां ताका मातशें कळटा कितें म्हणूंक जाय सिस्टर. आमी कितें हांवें म्हटलें देवानूय आमकां रिटर्न डॉक्युमेंट दवरलेलो आसा बरोवन. तुका जसो तुज्या पांयन हे घराचें डॉक्युमेंट दवरलेलें आसा न्हू तशेंच आमच्या पांयन आमच्या जेजूच्या म्हणजे जेजून आमकां बरोवन दवरलेलें आसा. तें आमी दाखोवंक जाय. आतां दाखयलें आमी. आतां आमी बरीं जालीं. 4 दिसांनी दाखयलें. जेजूच्या गायेन आमी मुटले. म्हणजे आमी मुटले म्हणून आमी दाखयता बरयले डॉक्युमेंट आसा म्हणून. आतां परत एका म्हयन्यान तुका दुसरे भाशेन सिमटम येयले. कितें करतल्यान तुमी? खंयचे डॉक्युमेंट दाखयतल्यान? परत खंयचे रिटर्न दाखयतल्यान? परतूय सेम सिमटम ओ दुसरे भाशेन जाले दुयेंस येयलें. कितें करतल्यान? खंयचें उतर दाखयतल्यान? परत परत तेच दाखोवंक शकता न्हू आमी. परत परत तेन्ना जर म्हाका जेजून त्या उतरा वयली सुटका दिली फुडें दितलो फाल्यां दितलो तोच उतर दाखोवंक जाय न्हू आमी. आतां कोर्टान गेली आमी एका कित्याकूय झगडली. आमी डॉक्युमेंट चेंज करता 10 वर्सां पासून एक केस तिगले जाल्यार तेच डॉक्युमेंट दाखयता न्हू. कितें म्हणटा तुमी? तेच दाखयता काय दुसरें दाखयता? आतां 10 वर्सांनी पासून 20 वर्सांनी पासून खऱ्यांनीच तशेंच हे देवाचें बरयलेलें डॉक्युमेंट आमचेशी आसा. कितलींय वर्सां जावं आमी हे देवाचें उतर एकूच उतर आमकां आहा जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालेलीं आसा. हें आमी कितल्या फावट दाखोव येता न्हू. देवचार म्हणटलो परत परत कितें गो परत परत तूं हें करता तेंच उतर. तेन्ना आमी तो चोरूंक येता. तेन्ना आवाज वळखोंक जाय आमी. आमकां गरज आसा आवाज वळखोवपाची. कोण आमचेशी उलयता? वॉयस कोण उलयता? देव सारको कसो उलयतलो आमचेशी?
देवाच्या उतराचे एगेन्स्ट उलयतलो. आमी जेवच्या गायनी बरें जाला, कोण येता तूं बरें जातलें गो, सारकें हांवें आवाज कोणाचो बरें जातलें, बरें जावंक ना, आं तूं बरें जावंक ना, बरें जातलें, हो कोणाचो आवाज? सैतानाचो. आनी जेजू कितें म्हणटा, तूं बरें जालाय पळय, हांवें तुजें सगळें दूख म्हज्या कुडीचेर घेतलेलें आसा, हांव तुका लागून घायल्लो कुडीचेर, हो कोणाचो आवाज? आनी ह्या आवाजान कितें दिसता, स्टेंत येता न्हू, एक खूब म्हणजे एक भावार्थ कसो उत्पन्न जाता न्हू, बरें जालां. आनी बरें जातलें म्हणल्यार कितें जाता मनान? दुबाव न्हू. तो कोण हाडटा दुबाव? सैतान. आतां आमकां आवाज वळखोंक जाय कोणाचो. आतां कोणी म्हाका फोन केलो, तुजी मम्मी उलयता, हांव म्हणटलें वय हांव उलयतलें तुज्या वांगडा ना न्हू, हांव आवाज वळखता तिचो. तीच मम्मी म्हाजे कडेन बेश्टी दुसरे भाशेन उलयता, मम्मी न्हूच कशी, जाल्यार हांव कितें म्हणटलीं, हांव आवाज वळखता न्हू, कित्याक फकाणां करता गे म्हणटलीं न्हू. आवाज वळखोंक शिकोवंक जाय आमी. चोर फक्त येता कितें, देवाचें उतरूच चोरूंक. तो आसा तसोच उलोवचो ना, तूं दुसरे भाशेन उलोवन आमचें, आतां आमी एग्जाम्पल घेतलें साकरीचें चावेचें, कितल्या भाशेन तो कसो हें करता, आमचें देवाचें उतर कितें भितर आसलेलें कसो चोरता तो, कशें कशें उलोवन उलोवन न्हू, जाल्यार खंयच्या मनशांक हाडटलो, तुज्या फॅमिलीकूच हाडटलो, कितें तुजें उतर भितरलें चोरूंक. हें चोराचें काम. आनी चोर कितले दीस रावता, चोरूंक तो थोडो मनीस रावता न्हू चोर, ताका खबर आहा, ताका भंय आसा न्हू आपल्या जिविताचो, मारीत बीन आपणाक पुलिशेन उडयत म्हणून, तो चोर वगत रावता 1-2 दीस. हा कित्याक ताका भंय आसा न्हू. तसोच ह्यो चोराक बेश्टो हो चोरूय ताका पावर ना म्हणटा, पावरलेस तो. पूण तो पावर आमची भिरांती वरवीं तो एक आतां आमचे कडेन आदी लोक म्हणटालो चुट्टेचो सोरोप आयकलां तुमी केन्ना, चुट्टेचो सोरोप करूं येता, तसोच तो आमचेशी चुट्टेचो सोरोप न्हू, तो चुट्टेचो सोरोप करून आमकां बेश्टोवंक येता म्हणटाले पळय, तसोच तो हो देवचार असोच येता आमकां बेश्टोवपाक. आमी भियाऱ्याच्या त्या हितून जाळ्यान फसलीं. आमी केन्ना ताका भियोची ना, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोवन आसता पळय तेन्ना, कंटिन्यू आसता पळय तेन्ना. असोच न्हू एके भयणीच्या जिवितान चोर रिगलो. ती भयण तोच कॅन्सर कितें जालो तिका. आमी जायते म्हणजे जशें आमी मागणें करता अप टू डेट म्हणजे जेजूच्या नांवान हुमटून काडलें हें दुयेंस, तशें मागणें केलें. आनी जायते तेणी मेडिसीन ऑपरेशन जालें तेचें, दोतोरान पयस ताका सांगलेलें हें काडटलें, हें तुजें तोंड अशें जातलें. पूण जेन्ना ते मागण्यांनी रावले देवाच्या उतरान कंटिन्यू, आनी सगळीं आमी टीम मेंबर आसलीं तेन्ना सगळीं ताणें ऑपरेशनाक बसून तेचें ऑपरेशन देवान तेजें हें सगळें कांयच करूंक दिवंक ना, भितरल्या भितरूच केलें. आनी मागीर ताका बॉम्बे धाडलें. बॉम्बेसून अशें परत परत येता म्हणून कोणी तरी सांगलें तुमी त्या हॉस्पिटलान, व्हडलें हॉस्पिटल तें, त्या हॉस्पिटलान दुसऱ्या डॉक्टरासून एडवायस घेवन पळया. तो दुसरो डॉक्टर कितें म्हणलो, रिपोर्ट पळयना फुडें ह्यो कॅन्सर, ह्यो ट्युमर अपरूटेड म्हणून लागलो. हें उतर खंय अपरूटेड, अपरूटेड बायबलान आसा न्हू, मुनानसून उमटून काडलें फ्रॉम द रुट्स. ते दोतोरान सांगलें ताका कॅन्सर बी कांय ना. आनी ते येयले आनी बरें आमचें रिट्रीट चालू आसलो. थंयसर तेणी गोवायकी दिली आनी जायतो लोक तेजे गोवायकीचेर मागीर तेणी जेन्ना मागणें केलें जायतो लोक हील जालो. कितलो लोक आसतालो न्यू क्रिएशनान, संडेचे 1200 लोक आसतालो. 1200 रुपया 200 म्हणजे 800 1000च्या अशें लागीं आसतालो लोक थंयसर. इतलो लोक आसलो थंयसून कितलीं जाणां हील जालीं. आनी ताका एग्जाम्पल पासून न्हू जेजून ब्रदरीन ताका सांगलेलें अशेंच एकलो चोर येतलो परत तुका सांगतलो तूं बरें जावंक ना, तूं बरें जावंक ना, तूं कितें करतलें, सगळें ताका ट्रेन करून धाडलेलें. पूण थोड्या दिसांनी तें बरें जालें म्हणून कंटिन्यू देवाच्या उतरान ना कामाक गेलें. कामाक ताका देवाच्या उतरान आसलेल्या मनशानूच विचारलें तिका कितें, तूं खरेंच बरें जालां.
तूं खरेंच बरें जालां? त्या भयणीचें कितें जालें आसतलें? आं आं दुबाव येयलो आनी ते म्हणूंक लागले आपूण बरें जागना. कितें जालें? फळ जातली आतां? उमटिलें न्हू? झाड जावंक पावतलें? ना. थोड्या दिसांनी तेजें दुयेंस भरपूर वर्स जालें आनी आमच्यो मॅसेजी कांय पळयना जालें, फोन घेयना जालें. खूब तेंपान आसूं म्हटलें आमी या. डिसिजन घेतलें पळोवपाक. हांवें एक स्क्रिप्चर सांगता म्हाका दिसता लूक 6:20-33 काय कितें. एक देंवचार गेलो जाल्यार कितले देंवचार येता? खाली 7. आनी मागीर परिस्थिती कितें जाता? वर्स्ट. जेन्ना आमी गेलीं तांकां तेन्ना पयलें हांवें ताका ती म्हाका स्क्रिप्चर अशी म्हाज्या कानाचेर अशी आवाज येतालो म्हाका. ताका पयलें हांवें तेजें तोंड ना, कांयच तेजे परिस्थितीक तोंड खंय, नाक खंय, दोळे खंय, कांयच तेजें दिसनासलें. तें रडटालें पूण आमकां दिसना तेजी दुकां तेजी, आवाजार कळटालें. आनी म्हाकाय ताका पळोवन रडोंक येतालें. ताका लागून आमी देवाच्या उतराक सारकी थीर रावंक जाय. देवान आमकां प्रॉमीस केला न्हू, भासावणी दिला न्हू, ती भासावणेक आमी थीर रावपाक जाय. हांव ही टेस्टिमनी खूब फारां सांगता. कित्याक ही टेस्टिमनी म्हाका हांव जाणा ते भयणीचे हाल हांवें पळयल्यात म्हाज्या दोळ्यांनी. म्हाका अजुनूय ते दिश्टी पडटा. म्हाकाय ते रडोंक येतालें आनी म्हाका सांगलें तेज्या आवयन मागणें कर म्हणून. कितें मागणें करतलें हांव तेजे परिस्थितीक? दोळे दिसना, सुजलां सगळें. कान दिसना, नाक दिसना, तोंड दिसना. कितें म्हणून मागणें करतलें सांग पळया. रडोंक येता, तेजे हुजीर रडोंकूय जायना. आनी ते म्हाका म्हणटा आपूण तुका पळयलां सपनान 2 दीस जाले पयलीं तूं प्रीच करता आपूण येता. ताका लागून आमी देवाच्या उतराक सारकी सिरियस आसूंक जाय. देवूय आमकां ताका लागून सांगता देवाचें उतर शिका, कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू वील बी सेट यू फ्री. कसल्याय प्रॉब्लमांनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावता तेन्नाच हें देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करता. एकदां येयलीं आनी म्हयन्यान येयलीं आमकां स्वतंत्र जातलीं आमी? आं कितें करपाक जाय? हे चोराक उतर चोरूंक दिवपाक जाय? दिसांनी रात. थोडी म्हणटलीं आमकां काम नाका म्हणटलीं दिसांनी रात. आं जोशुआ 1:8 एक भयणीन म्हाका विचारलेलें तूं सांगता जोशुआ 1:8 दिसांनी रात आमी मागीर कितें करपाचें? आमचीं भुरगीं बीन आहा. कितें आन्सर? तूं सांगताय हें देवाचें उतर सुमतीचें पुस्तक वोटाचेर आसूं दिसांनी रात न्याय कर. आमकां काम ना. बरें पळयतात पण तेन्ना म्हाका बरें एक हें दिलें. आतां म्हणलें तुजी ते भयणीक विचारलें सपोज तुजो घोव कामाक वयता आनी तुका कितें 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 म्हटलें, एक तिडकीन कितें म्हटलें, तूं कितें करतलें तें? मॅडिटेट करतलें न्हू. तेणी म्हाका कित्याक अशें म्हटलें, कितें केल्लें हांवें? सगळो गो चिंततलें न्हू. एका जाग्यार रावन चिंततलें तूं? आमी एका जाग्यार बसतलीं आनी चिंततलीं? मॅडिटेट करतलीं एका जाग्यार रावून? आमी कितें करतलीं? सगळो गो किचनान चपाती बसतना पासून तेंच चिंततलीं. इवन गाडी चलयतना तेंच चिंततलीं. बसीन बसलीं आमी तेंच चिंततलीं. सगळें आमी कितें करतना भुरग्यांक स्कुलान पावयतना तेंच चिंततलीं न्हू. मॅडिटेट करतलीं न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर मॅडिटेट करूंक जाय. एका जाग्यार बसोन आमकां काम आहा म्हण देवाकूय खबर आहा. देवाक आमचें सगळें खबर आहा. एक केंस न्हू दिसता तो एक पडात बसून जाल्यार ताका हिशोब आमच्या केंसाचो. पूण आमचें सगळें आमच्या जिवितान कितें बरें वायट घडटा तें देवाक हिशोब आसा. आनी देवाक खबर आसा आमकां टायम. ताका लागून आमी मॅडिटेट करता चलता भोंवतना देवाचें उतर मॅडिटेट करूं येता आमच्यान. कंटिन्यू रावूं शकता आमी. तेन्नाच आमच्या जिवितान जे कोश्ट आसात जे प्रॉब्लम आसा ते पयस जातले. जेन्ना ले हँड करून जाता. एक आवय आपल्या चेडवाक खंय भिरांत येता म्हणून खंय सगळ्या प्रेयराक घेवन भोंवताली सगळ्या प्लास्टरां कडेन. पूण ते भिरांत तेजी चेडवाची वचनासली. जेन्ना जेसेलामाचे एका ब्रदरी कडेन गेले तेणें सांगलें ताका टू टिमोथी 1:7 म्हणूंक लाय म्हणून तिका. कशी भिरांत गेली? हात धरून
हांगा थंय प्लेसीक वचोन प्रेयराक उतर उलोवनूच विलान गेली न्हू. 2 Timothy 1:7. देवान आमकां ते आमी जेन्ना आमी बाहेर बसून केले जाल्यार आमकां बिलिवींग चड इम्पॉर्टन्स. कशी झगडोंक जाय, आमी बिलीव करूंक जाय. म्हाका ती भिरांत येयली त्या जाग्याचेर, म्हाका भिरांत येयना. खूब जाणां कडेन स्क्रिप्चर सगळे जाणा पूण प्रॅक्टीस ना. आनी भिरांत बीन येयली म्हणटकूच भियेता पूण स्क्रिप्चर जाणा. हां हें उतर एप्लिकेशन आमकां सगळ्यांक तें आसूं हें करूंक जाय. आमी तें देवाचें उतर सारकें आमच्या जिवितान सारकें मॅडिटेट करूंक जाय आनी तें बिलीव करूंक जाय. आमी सायबीण मांयक सांगलें म्हणटालें न्हू सकाळीं, तुज्या कुशवेक एक भुरगो जल्मतलो. तिका दिसलो भुरगो दिसलो तिका, पूण तिणें स्वत मारलें न्हू. तशेंच आमकां देवाचें उतर दिश्टी पडचें ना पूण आमी तें स्वत मानपाक जाय. जशें तिणें ताका भुरगो दिसलो तुज्या कुशियार रोकडोच म्हणून तिणें स्वत मारलें. अब्रामाक सांगलेलें तेन्ना खूब राष्ट्राचो बापूय ताका कितें भुरगो दिसलो. आमी स्वत मानपाचें चड गरज आसा. हें बायबल फक्त न्हू स्वत मानून जेवपाचो. आमचें एकूच काम हें देवाचें उतर कितें सांगता न्हू तेंच उतर आमी सारकें स्वत मानूंक जाय आनी जिवोंक जाय. एकूच काम आमकां. कितें बरयलेलें उतर आसा तें आमी स्वत मानपाक जाय. स्वत मानूंक इजी? हय स्वत मानपाक इजी? हां सांगात तुमी. आमकां संवय जाल्या न्हू ल्हान आसतना पासून दुसऱ्या स्वत मानपाचें पळयता तें चड स्वत मानपाचें. जांगना आमकां ल्हानपणासून संवय रोकडीच मोडटली ती. केन्ना केन्ना येतली फुडें न्हू पळयता तें उलोवपाक. बाबात म्हणजे कितें? बाबात म्हणजे कितें? हां दिसनाच्या वस्तूचेर आमी स्वत माना. जें कितें म्हाका जाय तें म्हाका दिश्टी पडना तेजेर हांव स्वत मानून जियोवपाचें हो भावार्थ. आमी सदांच विचारता रिट्रेटाक सगळीं जाणां भावार्थ म्हणजे कितें. कित्याक हो भावार्थूच आमच्या जिवितान काम करता न्हू. जैत व्हरोंक आमकां कितें दिता, संवसाराचेर जैत व्हरपाक कितें आमकां हें करता भावार्थ न्हू. 1 John 5:4 म्हणटा. ह्या संवसाराचेर जैत व्हरपाक आमकां कितें गरज आसा? भावार्थाची. भावार्थाची गरज आसा. कसलेय परिस्थितीन आमकां जैत व्हरोंक जाय जाल्यार भावार्थाची गरज आसा. आनी आमकां तेका लागून भावार्थ म्हणजे कितें तें जाणा जावपूच जाय आमकां. ही आमची एक बुनियाद कशी भावार्थाची. भावार्थ आसा? आमकां भावार्थ आसा? भावार्थ आसा आमकां? भावार्थ आमकां दिला कोणी? जेजून आमकां आमचो भावार्थ काय देवाचो भावार्थ? देव म्हणटा आमकां ऑलरेडी आमकां भावार्थ दिलेलो आसा सो तेजो भावार्थ. आतां भावार्थ दिला तो वाडोवपाचें काम कोणाचें? देवाचें. हां देवाचें न्हू. झोण एकल्याचें न्हू. आनी भावार्थ कसो वाडटा? देवाचें उतर एकदां आयकलें म्हणटकूच भावार्थ वाडटा. परत परत कंटिन्यू आसूंक जाय न्हू. हो भावार्थ जाय जाल्यार आनी हो न्यू टेस्टिमेंट न्हू सगळो भावार्थाचेर थारलेलो आसा ना. न्यू टेस्टिमेंट सगळो भावार्थ न्हू. जेजू सगळो गोत भावार्थूच उलयता न्हू. सो आमकां भावार्थाची सारकी गरज आसा. आमकां मागण्याची गरज ना चड आसा. आमकां चड भावार्थाची गरज आसा. बायबलान न्यू टेस्टिमेंटान कितें आसा आमकां भावार्थ जाव म्हणटा. भावार्थ जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें? टायम काडचो पडलो न्हू. कित्याक? देवाचें उतर शिकपाक टायम काडचो पडलो न्हू आमकां. भावार्थ जाव जाल्यार गरज जाल्यार
आमकां कसली वस्तूची गरज जाल्यार आमी रोखडोच टायम काडून वयता न्हू. कितें जाय जाल्यार आमकां आतां कोणाक पयशे बीन जाय, कितें करतली आमी कामाक वयतली, भायल्या गांवांत वयतली म्हणजे तशेंच आमकां तोकूस करचो पडटा. जशें आमी पयशा पासत काम करता तशेंच हे भावार्थ तपासूंकूय आमकां काम करचें पडटा. बेश्टोच भावार्थ जाता. हे देवाचें उतर परत 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 आयकोंक जाय. आनी भावार्थ येयलो आमकां जाल्यार आमकां एक शिकोवन घालो, आमकांच धरूंक जाय. आमी सगळीं कितें म्हणटा, आमी आशिर्वादीत आहा. कशीं आहा काय म्हटल्यार कितें सांगतले तुमी? आशिर्वादीत आहा न्हू. वी आर ब्लेस्ड. वी आर ब्लेस्ड. हे ब्लेसिंग कोणाक दिला देवान तर? फ्रूट न्हू तें. आमी दिता, आमी दुसऱ्यांक दिता हें ब्लेसिंग जें आमकां आशिर्वादान. आमी म्हणटा सगळीं आमी आशिर्वादान भरलेलीं आसा. तुमी आशिर्वादान भरल्या न्हू. दुसऱ्यांक दिता आमी वचोन. हो आशिर्वाद आमकां काय दुसऱ्यांक? पुरो आमचे फॅमिलीक, म्हाज्या बायले भुरग्यांक, म्हाज्या घोवाक भुरग्यांक पुरो न्हू. हां, आमी ब्लेसिंग जावंक जाय दुसऱ्यांक. जें कितें म्हाका मेळ्ळां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. कितले जाणां दिता? कितले जाणां दुसऱ्यांक दिता ब्लेसिंग? हें जें म्हाका देवान दिलेलें आसा तें सगळ्यांनी आमी दिवपाक जाय. सिसांक तेन्ना देवान ते ब्लेसिंगान भरलेले तेन्ना तेणें आपणाकूच दवरले काय गेले ते संवसाराच्या कोणशांनी? आतां फेस्त आसलें न्हू. कोणाचें फेस्त आसलें? गोंयचो साहेब संत झेवियर. तेणी कितें केलें? ताका कितें मेवलें? ताका एक उतर गावलें न्हू. एका उतरा वरवीं ताचें जिवीत बदललें न्हू. तो बरो रीच आसलो, हितूंत सगळें तातूंत सगळें ताका हें आसलें वायट संवयो. पूण ताका एकूच उतराचें जिवीत मेळ्ळां न्हू. एकूच उतर न्हू. आख्खो संवसार जोडीत जाल्यार आत्मोच तुजो वगडात जाल्यार कितें जातलें? आनी तेणी आपणाकूच दवरलें तेन्ना ताका उतर मेवलें तें. तो दुसऱ्यांक ब्लेसिंग जालो आनी गोंयकारांक चड ब्लेसिंग जालो गोंयांत न्हू. तशीच आमी खंयच्या गांवांत आमी खंयच्या तरी आमी ब्लेसिंग जातली जेन्ना आमी स्टेप आवट करतली तेन्ना न्हू. केन्ना भायर वयतली तेन्ना स्टेप आवट करूंक जाल्यार आमकां कितें शिकचें पडलें? परतूय देवाचें उतर न्हू. नाल्यार आमकां जाय त्यो स्टोरी सांगतली. सो आमी सगळ्यो गोत आमकां देवाचें उतर शिकोवंकूच जाय म्हणटा न्हू. प्रोवर्ब्स 4:20 कितें सांगता? आमकां सारकें आतां कोण कोण कंटिन्यू येता न्हू तांकां स्क्रिप्चर बाय हार्ट जावंक जाय. कित्याक ही स्क्रिप्चरां सारकी आमी घेताच रिटेटाक, खंयच्या तरी रिटेटाक आसतात ती. खंयची क्लासीक बायबलान नासता? रेगुलर तांकां खबर आसा न्हू. ती सारकी बाय हार्ट जावंक जायी. ही सारकी 4:20, जोशुआ 1:8, लूक 4:18, 1 Peter 2:24 सगळीं आमी घेताच. कोण ना कोण प्रिचर एगून घेताच न्हू हें देवाचें उतर. आमकां सारकें तें बाय हार्ट आसूंक जाय. प्रोवर्ब्स 4:20 कितें सांगता पळोवया. कोणाची उतरां आयक म्हणटा? डॉक्टर, घोवाची, बायलेची? आमी कोणाची उतरां आयकता आनी उलयता परत परत? आनी आमकां देव कितें सांगता? आं, मोज्या पुता म्हणटा. दुयेक न्हू आं, पुताक. सगळ्यांक म्हणटा. वाच. देव आमकां कितें सांगता? हांव तुका कितें सांगता ताचें चिंत दी म्हणटा. कोणाच्या उतराचें चिंत दी म्हणटा? डॉक्टर, फॅमिलीची कोण कितें म्हटलें, म्हाज्या फ्रेंडान कितें म्हटलें, म्हाज्या शेजाऱ्यान कितें म्हटलें? आं, आमचें चडशें फोकस खंय आसता? हो सगळो चोराची कामां अशीं. देव सर आमच्या जिवितान, पूण आमी तेजें आयकता न्हू. आमकां तेजी पावर ना आमचेर तेजो, पूण आमी आयकता. देव आमकां सांगता म्हज्या पुता दुये, हांव कितें सांगता तेंच आयकात. तेंच आयकात म्हणटा न्हू. आमी कोणाची उतरां आयकता चड दिसपटे जिवितान? देवाची?
चड एकल्याक सांगपाची गरज ना. आमीच आमकां प्रश्न करूंक जाय, हांव कोणाची उतरां आयकता काय? हांव कोणाची उतरां आयकता? हांव कोणाची उतरां आयकता? म्हाका फायट जालें, सगळीं जाणां चडशीं कितें म्हणटा, बारीक जालें. हांव कोणाची उतरां आयकता परत परत म्हाका आयकूंक येयलें? हांव ना ना, हांव तांकां समजून सांगता, आय एम स्ट्रॉंग. हांव स्ट्रॉंग आसा, हांव हेल्दी आसा. ही कोणाची उतरां? स्ट्रॉंग हेल्दी. आमी रोकडीच न्हू, संवसार आमकां उतरां उलयता न्हू, रोकडीच आमी देवाची उतरां उलोवंक जाय. कित्याक देवान कितें सांगलां पयलीं? हांव कितें सांगता तें आयक सांगलां न्हू. हांव कितें सांगता, संवसार कितें सांगता तें आयक सांगलां. सो आमची गरज कितें, आमकां जेन्ना कोण कितें म्हणटा तेन्ना त्या उतराचेर आमकां लक्ष दिवपाचें काय देव कितें सांगता त्या उतराचेर लक्ष दिवंक जाय. आनी डॉक्टर म्हणटा न्हू, डॉक्टराची उतरां आमकां डॉक्टर सांगता तुका XY दुयेंस जालां. आमी रोखडेंच कितें म्हणपाचें, आमी देव सांगता तें उतर, वाट बेटा तूं जेजूच्या गायने हांव बरी जाली. कळटा? आमी कोणाची उतरां आयकता चड आनी आमी कितें उलयता तेजेर आमचे परिणाम थारलेलो आसा. Proverbs 18:21 सगळ्यांक सारकें पाठ आहा न्हू? आं सारकीं जाणां सगळीं Proverbs 18:21. जिवीत आनी मरण, आमी थंयसर कोणाची उतरां आयकता? देव कितें सांगता, म्हजी उतरां आयक आनी ती उलय. कोणाची उतरां आयकता काय आमी संवसारान? आमी संवसारान जियेता म्हणटकूच आमकां खूब ताळे आयकूंक येतले न्हू. हे ताळ्यांचे जैत व्हरूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाची उतरां दिसपटी जिवितान आयकूंक जायी. इन्क्लायन म्हणटा न्हू, अशें कान आमी आयकूंक जाय. ती आयकलीच म्हणून जायना. फुडें कितें सांगता पळय, 4 म्हजी उतरां आयक. कितें म्हणटा? तांकां तुमचे नोदरे भायर दवरिनाका. हे देवाचें उतर नोदरे भायर म्हणटा दवरिनाका. जें कितें तुवें देवाचें उतर आयकलां तें नोदरे भायर दवरूं नाका. बरय तुका जर भायर जावंक ना जाल्यार बरय पाऱ्याचेर खंयचो तरी म्हण. म्हजी मावशी देवाच्या उतरान जेन्ना येयली, ती आपल्या किचनान चड टायम घालता न्हू, तेजे पेजीचेर बरयता आनी देवाचें उतर भायर करता. इम्पॉर्टंट न्हू तें देवाचें उतर? कितें इम्पॉर्टन्स आमकां? संवसाराचें चड इम्पॉर्टन्स आसता न्हू. आतां आमी किचनान बीन कितें करता? आमी किचनान साकर पालो खंय दवरता? कबडान? हय कित्याक दवरता दोळ्या मुखार? रोखडेंच मेळोंक जाय आनी दिसोंक जाय न्हू. तशेंच हे देवाचें उतर आमकां दोळ्या मुखार दवर म्हणटा. कित्याक हो दुसरो आवाज येता न्हू आमकां, दुसरो आवाज येना आमकां. ताका लागून तो सांगता तुजें देवाचें उतर सारकें दोळ्या मुखार दवर. कित्याक तें इम्पॉर्टन्स आसा. जेन्ना दोळ्या मुखार दवरल्यार आमकां कितें दुसरें उलोवंक येतलें? दुसरें उलोवंक जाता? ताका लागून तो दोळ्या मुखार दवर म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक आमी हे संवसाराची उतरां आयकून आयकून सारकी तीच उलोवन आमी पाठ जालेली आसा न्हू तेंचीच उतरां. कित्याक तीच उतर आमच्या दोळ्या मुखार आहा. तेणी म्हाका अशें कित्याक म्हटलें, हें कित्याक केलें तेणी म्हाका, अशें म्हाका कित्याक म्हटलें न्हू. न्हू म्हाका एकदां जायते आतां 2-3 वीक जाले एक फोन येयलो. फोनाचेर खूब बोगलाटा सारकी, खूब मातसोगूच म्हाका हें जालें. हांव मातशें म्हाका हें कळ्ळें जालें. कित्याक म्हटलें, खूब वर्साच्यो खबरी आतां केन्नाच्यो खबरी आमी कोणागेर रीच आवट करूंक गेल्ली. तेणी कितें सांगलें खबर ना, तूं कित्याकूच तेंगेर गेल्लें म्हणून. आमी कितें गेल्लीं वायट बूक दिवपाक. पूण तें खूब जालें तेंच्यांनी कितें कितें सांगलें. पूण हांवें म्हटलें जेजू हांवें कोणाचें वायट, हांव न्हू म्हजी भयण वचपाक गेली, आमी कोणाचें वायट करपाक वचोंक ना, आमचें बरें काम करपाक गेलें. तूं सेटल करये. आनी खूब उतरां मातशें कानाचेर परत परत कित्याक आवाज येता न्हू एकदां एकदां, तीच आवाज येवपाक लागलो.
पूण जेजू तूं म्हज्या बरोबर आसा हयात म्हणटाली जेजू म्हज्या बरोबर आहा न्हू तूं म्हाका केन्ना सोडचो ना सांडचो ना आनी त्या उतराचेर न्हू म्हणजे मातशें देवाचें उतर फुडें येवपाक लागलें दोळ्या मुखार सारकें आय वील म्हणजे आपूण तुका केन्ना सोडचो ना सांडचो ना कोणी तुका कितें म्हणून हांव तुका केन्ना सांडचो ना कित्याक तें देवाचें उतर हांवें पयलीं आयकलेलें न्हू उलयल्लें आनी तें दोळ्या मुखार दवरलेलें म्हूण तें देवाचें उतर म्हाजे कडेन उलोवपाक लागलें आनी हांव बरी पिसफूल जाली जिबेचें तेणें उलयलें सॉंग्स म्हटलें सारकी जाली अशें आमकां येतात न्हू बोगलेटां येवची ना हां येतरीच आमी तेज्या फाटल्यान धांवपाक जाय कित्याक तुवें म्हाका म्हटलें अशें म्हणपाक जाय आमी देवाक सोडपाक जाय सगळें देवाचें आमची झगडी कोण झगडटा आमची झगडटा झगडी कोण सो आमी झगडोंक जाय हां आमी झगडल्यार कितें जातलें देव झगडल्यार कितें जातलें सगळें मोग जातलो न्हू भितर ताका लागून तो सांगता आनी ही झगडी कसली म्हणटा हो देव ही झगडी कोणाची म्हणटा ही एफिशियन 6 आहा 19 केलें 12 न्हू 19 न्हू ही झगडी ओतम्या कुडी मासाची न्हू 6:12 ही झगडी कोणाची म्हणटा कुडी मासाची आनी आमी झगडटा कशी तूं झगडटा ओतम्या ही झगडी फ्लॅश कुडी मासाची रक्ता मासाची न्हू ही रक्ता मासाची न्हू आमी झगडटा कशी ही झगडी उतरान ओतम्याची झगडी आमी झगडटा खंय ओतम्याची झगडी आमी झगडटा खंय तो दाणे तोणके घेवन न्हू धाकणे कावखा कडेन खंय झगडटाय तूं दाणे तोणके घेवन झगडना पळोवंक ना कोणाकू आं कोणाक पळोवंक ना तुमी खंय झगडटा ती आनी देव म्हणटा तसली झगडी न्हू ही म्हणटा ही ओतम्याची झगडी आतां ओतमो आमी झगडो आसता ओतम्यान झगडो येता ओतमो कोण आतां देव ओतमो न्हू म्हणून देव सांगता ही ओतम्याची झगडी ताका लागून हांव झगडटलो म्हणटा आमी सगळीं कोर्टान बीन वचना झगडी करूंक वचना कोर्टांनी झगडो हां जिखतली आमी झगूं मेळना म्हणजे चडशी आमची झगडी कशी आसा ही म्हणटा आमी झगडटा ओतम्याची झगडी कुडी रोगतान जातली आमी हे सक्सेसफूल हय जाता पयल्यान तुमी जाता ती ताका लागून आमी देवाचेर पातयेवंक जाय केन्ना आमची अशी बोगलेटां येतली अशी कितें कितें जातलें तेन्ना आमी कोणाचेर पातयेवंक जाय देवाचेर आमी वचोन झगडोंक जायना तुवें म्हाका अशें कित्याक म्हटलें हांव तुका प्रूफ दाखयता हांवें हें करूंक ना तें करूंक जाता न्हू आमचे कडेन पूण तें प्रूफ इथे आतां प्रूफ सारकें नासता मागीर न्हू खोटेंय करता मागीर ताका लागून कितें करूंक जाय आमी चडशी ओगीच रावंक जाय न्हू देव झगडटा आमच्या पासत हे बरें उतर आसा देव झगडटा पूण आमी केन्ना शांत रावतली तेन्ना न्हू का आमी झगडल्यार देव झगडटलो आमच्या मदीं येवन आं देवान सांगलां झगडटा म्हणून आमी शांत रावंक जाय देवाचेर सगळें हें कितें आसा तितलें देवाचेर घालपाक जाय तेन्नाच आमी जैतिवंत जातलीं शांतीची झगडी देव झगडटा आमी झगडटा तेन्ना आमची कुडी ओतम्याची झगडी रोगता मासान आनी देव म्हणटा नाका म्हणटा ती आं हांव Exodus 14:14 सो आमी जेन्ना ताळो आयकता तेन्नाच आनी तेन्ना आमी केन्ना ही कुडी मासान कुडी रोगतान झगडची ना जेन्ना आमी देवाचें उतर दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना आमकां सगळें देवाचें उतर येतलें न्हू उलोवपाक झगडी करपाक जातली कोणा कडेन झगडी करपाक जातली ना न्हू म्हाका पयलीं न्हू रोखडो राग येतालो
जेन्ना देवाच्या उतरान गेली न्हू आतां म्हाका एकदां एकदां न्हू खूब कोण कोण कितें म्हणटा न्हू खूब उलयता बीन कितें आतां ओगी रावंक जाता कित्याक जाता ओगी रावूं पयलीं जायनासलें देवाचें उतर दोळ्या मुखार आसा न्हू आतां म्हणटालो फुडें काळजान बागलून दवर म्हणटा न्हू फुडें नेक्स्ट लायन काळजान बागलून दवर म्हणटा कित्याक काळजान मनशाकुल्याक भलायकी आमकां काळजान कितें आसा न्हू बायबल सांगता न्हू काळजान कितें आहा तें तोंडान भायर सरता न्हू आमच्या काळजान आमचें कितें आसा बागलून दवरला देवाचें उतर भायर सरतलें संवसारी उतरां जाल्यार संवसारी उतरां भायर सरतलीं संवसारी उतरांनी मोग ना आसा देवाच्या उतरान मोग आसा तूं जेन्ना कोणाक वचा आनी देवाचें उतर सांग मोग कितलें डिफरंट जाता जाणा एकूच तर देवाचें उतर म्हणची जिजस लव्स यू हांवें केन्नाच अशें हें करूंक ना म्हाका एक फोन येतालो फोन येयलो ते खंयचे कितें सगळें विचारलें आनी तें चेडूं पूण तें न्हू अशी सारकी मेळ्ळें फोनाचेर म्हाका तें सांगता खूब वगत कशें आनी व्हिडियो कॉल कर म्हणटा हांव व्हिडियो कॉल करूंक ना आनी ताका वॉयस बेश्टो कॉल केलो कशेंच आयकना परत व्हिडियो कॉलूच करून मॅसेज घालता आनी आपूण घरांत घेवंक ना हांवें म्हटलें पवित आत्म्या हांव हो नंबर ब्लॉक करूं काय तुजी सांडलेली शेली विचारचें पडटा न्हू कित्याक तें म्हाका सांगता नंबर कसो गावलो फेसबुकार आनी हांव फेसबुकार ना हांव फेसबुकाचेर टायम म्हाजो वेस्ट करिना म्हणजे हांव ना तेजेर म्हाका कळ्ळें म्हाजो फेसबुकार नंबर ना आनी ताका नंबर आतां कसो मेळ्ळो हांवें म्हणलें पळयत आत्म्या आतां कितें करूंक हांव हें तुजी लॉस येयली जाल्यार तूं म्हाका दाखय कितें करूंक जाय तें म्हाका गाल सांगलें जिजस लव्स यू सिस्टर आनी जिजस लव्स यू घालना फुडें फोमतें म्हणल्यार तूं कोण तूं कोण तूं कोण सोमतें फोन बीन सगळें बंद हांवें सांगलें ताका आय एम द चायल्ड ऑफ मोस्ट हाय गॉड आनी म्हणजे तुजो येशू कोण लागता हें म्हणलो आनी जिजस इज माय एवरीथींग जेजू आमचो कोण सगळोच न्हू सगळोच तेन्नाच्यान फोन बीन कांय ना सो आमकां एकदां आमकांय खबर नासता आमी कोणाय कडेन झगडटा आमकां कोण वायट करता खबर नासता न्हू कित्याक म्हाज्या लायफान येता तें जेजू कितें केलें एके शेलेक लागून 99 शेळ्योक सांडलो आनी एके शेले फाटल्यान गेलो न्हू आमी वयता तशी काय ह्यो म्हाज्या लायफान कित्याक येयला हो न्हू हो म्हाका कित्याक त्रास करता आमी सोडून दिता न्हू तेज्या बरोबर मागपाचें बीन ना कोण मनीस येता ताका तो मनीस आमकां कित्याक येता काय आमचे फाटीक एकदां एकदां तो मनीस आमचे फाटीक कित्याक येता ताका मागण्याची गरज आसता न्हू तें खबर आमीच मागतलीं म्हणून सगळ्यांक सोदता आनी म्हाकाच कित्याक त्रास करता म्हणिना आमी म्हणिना हांव म्हाज्या लायफान तेन्ना जेन्ना म्हाका कश्ट येयले तेन्ना हांव म्हणटाली हो सगळ्यांक सोडला आनी म्हाज्याच फाटल्यान कित्याक आसा तेन्ना म्हाका जेजून सांगलें म्हाजी सांडलेली शेली तेच्या पासून मागीर मागपाक जाय तेंचें कितें कमीपण तेंच्या भितर जिवितान तेंचें कितें लॅक जाता तेच्या पासून मागोवंक जाय आनी तांकां सुटका मेळटा मागीर हांवें तेंच केलें मागीर तेच्या पासून कितें जाय न्हू ताका कितें लॅक जाता तें मागपाक स्टार्ट केलें आनी देवाक आर्गां दिवन दी न्हू आं पयलीं हांव दी म्हणटाली मागीर कळ्ळें न्हू आमकां देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा तें आमी कशें घेवंक जाय तें उतरान घेवंक जाय न्हू आर्गां दिवन उदक घालून बी घालता ताका उदक घालपाक जाय सो आमी हे देवाचें उतर दोळ्या मुखार काळजान बागलून दवरूंक जाय तेन्नाच आमकां कितें मेळटा जिवीत कसलें जिवीत तें जेजू म्हणटा न्हू आपूण येयला तुमकां जिवीत दिवंक न्हू तें जिवीत आमकां मेळटलें जाल्यार आमी हें सगळें करचें पडटा चतुरायेन देवाचें उतर आयकूंक जाय फक्त देवाच्या उतराकूच कान दिवंक जावो
जायती उतरां आमकां आयकूंक येतली संवसाराची, पूण देवाच्या उतराकूच कान दिवपाक जाय आमी. चतुरायेन देवाचें उतर आयक, नजरे भायर ताका दिवन दवरूं नाका म्हणटा, सारकें नजरे फुड्यान दवर, काळजान बागलून दवर. तेन्नाच जेजू आमकां जिवीत दिवंक येयला, सुबामपणाचें जिवीत, तेंच आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटलें. बेश्टें दिश्टी पडटलें सुबामपणाचें जिवीत. हय, जेजू दिवंक येयला न्हू, पूण आमकां सर्टन कायदे आसा, म्हणजे सर्टन रूल. आतां स्कुलाक गेल्यार आमकां बेश्टीत पास जाता आमी. आं, शिकोवंक जाय न्हू देवाचें, सॉरी, ते कितें सर सांगता तें आमकां शिकोवंक जाय आनी तें बरोवंक जाय, आनी तेन्नाच आमी पास जाता आनी नॅक्स्ट क्लासीक आमी पावता. तशेंच हें देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी सारकें सिस्टमॅटीक आयकूंक करूंक जाय, तेन्नाच आमच्या जिवितांतूय आमकां मिलाग्री मेळटले. कोणी आमकां सांगलें प्रेयराक यो तूं बरें जातलें. एकदां देव आमचो मर्सीफूल जाता, पूण एकदां जायना न्हू, तें सिस्टम आसा न्हू, बेश्टेच कायदो आसा आमकां सारकें पाळूंक जाय, आनी तेन्नाच आमी जिवितांत आमच्या सक्सेसफूल जाता. जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत कितें दिसता न्हू, आनी आमी कितें उलयता, दिसता तेंच उलयता न्हू. ओल्ड टेस्टिमेंटान पासून देवा कडेन पासून परिस्थिती आसली न्हू, जेन्ना संवसार रचलो तेन्ना नासलो. ते काळोख जाल्लो, सगळो सुंबीन काळोखान भरलेलो, सोंबीर सगळो, आकार नासलेले आसले प्रितीम. देव उलयलो ते आकार ना, काळोखान भरल्या, तो आपणाक जाय तसो उलयलो. आमच्याय जिवितांत आमकां दिसता आसतल्यो परिस्थिती, आमच्या जिवितांत दिसना परिस्थिती, दिसता न्हू. आमी ते परिस्थिती उलोवंक जाय काय आमकां कितें बरें जाय तें उलोवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें उलोवंक जाय आमचेर डिपेंड आसा. आमकां कोण फोर्स करिना. फोर्स करता आमकां देव, आमकां म्हणटा तूं चूज कर. सांगिना आमकां देव तूं डिसिजन घे म्हणिना, तूं निर्णय घे म्हणिना. देव आमकां फोर्स करता येस चूज कर म्हणून, पूण तो सांगता म्हणजे डॉटोनॉमी 30:19 आहा, तुज्या मुखार देवान आयज म्हणटा जिवीत आनी मरण दवरलेलें आहा, आशिर्वाद आनी श्राप. आपूण सांगता तुका तूं चूज कर म्हणटा, म्हणून आपूण सांगता तुका जिवीत चूज कर म्हणून. जिवीत कसलें? जेजूक फायनली तो आमकां हितून ओल्ड टेस्टिमेंटान पासून देव आमकां फायनली कितें सांगता, जिवीत म्हणजे कोणाक चूज कर, तुज्या जिवितांत जेजूक चूज कर. कळटा? जिवीत म्हणजे जॉन 14:6 म्हणटा न्हू, आय एम द वे ट्रूथ एंड लायफ, आनी सोत आनी जिवीत वाट. सो जिवीत म्हणजे जेजू. आमकां फक्त देव ओल्ड टेस्टिमेंटान पासून आमकां सांगता जेजूक चूज करा, आनी जेजू जेन्ना आमी चूज करता तेन्ना आमकां तें जिवीत जेजू आमकां दिवंक येयलेलें आसा, सुबामपणाचें, दुयेंस पिडा नासलेलें जिवीत, टेंशन नासलेलें जिवीत. केन्ना मेळटलें आमकां तें? सिस्टमॅटीक वयतलीं तेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर. समजता? आमी सगळे कित्याक आतां हें जिवीत आतां जेजून उलयलें न्हू देवान उलयलें न्हू, उजवाड जा उलयलो न्हू. देवान मोन्यांनी जायनासलें देवा कडेन, सगळें उलोवन घेवपाक जाय न्हू आमकां. आतां आमकां मेळटा मोन्यांनी कितें तरी, जेजून मिलाग्री केल्यो मोन्यांनी आमकां ताका लागून उलोवचें पडटा. उलोवचें पडटा पयलीं आमकां शिकचें पडटा न्हू कितें उलोवंक तें. हां, कितें उलोवंक जाय तें शिकचें पडचें ना आमकां. जाणा जावंक जाय न्हू पयलीं, जाल्यार आमी कितेंचें कितें उलयतलीं आनी तेंच आमच्या जिवितांत घडटलें, बायबल सांगता न्हू. आतां आमी उलयतालीं सगळ्यान तेंच आमच्या जिवितांत घडटलें. जेन्ना आमी तरणाटी म्हणजे आसली तेन्ना म्हजी खजनां आसली, आनी आमकां सगळीं जाणां कितें सांगतालीं लग्नाची, श्राप आसा तुमचेर. कितें आसा? श्राप आसा. आनी आमी कितें उलयतालीं त्या टायमाचेर? श्राप आहा म्हणल्यार श्रापच जातालें आमच्या घराब्यान. तोच जातालें, लेट मॅरेज जाताली. कित्याक आमी उलयतालीं न्हू, श्राप आहा म्हणून आमचें लग्न लेट जाता. कितें उलयतालीं आमी? आमी उलोवंक जाय आसलें कितें? जेजू क्रिस्तान आमकां
श्रापांतली सुटका दिल्या. हे सगळे श्राप, सगळे कश्ट, ते कितें आसले सगळे सोडयले आमकां. आमकां खबरूच नासलें न्हू. आमी देवाचें उतर आयकोंकूच नासलें. ते कडेन उलयतले आसले आमी. जेन्ना देवाचें उतर आयकली, जेन्ना जेजू कडेन गेली, तेन्ना कळ्ळें आमकां श्राप कसलोच ना. कित्याक जेजून आमची श्राप आपणाच्या खुर्साचेर घेवन मेलोलो आसा. आनी म्हजे कजन आसले, हांव ताका सांगलें, म्हजे कजन चड टेंशन घेताले. ताका हांवें सांगलें, पळय जेजू क्रिस्तान आमकां सगळें श्रापांतलें सोडयलां, लेट मॅरीज बीन सगळें. आनी ताका एक स्क्रिप्चर दिली, जेरमाया 29:11. ते मागीर खूश जाताले. पयलीं ते कितें जाल्यार रोखडें रडोंक वयताले. हे श्रापांतले मागीर आमकां रोखडीच, जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सारकी समजोणी गावली, तेन्नाच आमी श्रापांतली सुटली. आनी ते कित्याक आमी उलयना जाली न्हू. उलयना जाली, वायट उलयताली, वायटूच आमच्या जिवितान येताले. जेन्ना आमी श्रापांतली सोडयला, देवान आमकां आशिर्वादीत केला, तेन्ना देवाचे आशिर्वाद आमचेर येवपाक लागले. पण आमी कितें उलयता तें आमी घेता म्हणटा तें सारकें न्हू. कितें आमी उलयता तें. एकदां आमी चौगान आसली न्हू, अशी फ्रेंड्स बीन अशी म्हणजे कोणाय कडेन आसली म्हणजे कितें जाता, चुकोन बीन उतरां भायर सराना देवाच्या उतराच्या आड. पूण तें उतर घडटलेंच. ताका लागून आमकां देव म्हणटा चड आयकात. देवाचें उतर सांगता कितें आमकां, जेम्स 1:19 म्हणटा चड आयकात. आयकया वाचया आमी कितें म्हणटा, थोडी म्हणजे आमकां देव कितें सांगता तो आयकुया. जेम्स 1:19. आमी कित्यान हुशार आसूंक जाय उलोवपान. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेचो तुमी उगडास दवरात. आमी सगळीं आयकोन सुडसुडीत जावची, पूण उलोवपान आनी राग दाखोवपाक आमकां उटावळा आसची न्हय. कितें म्हणटा आमकां, आमी कितून हुशार आसा सारकी. कितें उलोवंक हुशार आहा आमी. कितें दिसता तें उलोवपाक सारकी हुशार आहा न्हू आमी. आनी देव म्हणटा आमी उलोवपान तर उतावळी आसूंक जायना रागान, पूण आमी आयकूंक जाय देवाचें उतर. आतां हांव देवाचें उतर म्हणटा कित्याक आमकां बावार्थ जावं न्हू. तितून आमी सुडसुडीत आयकूंक जाय. मागीर आमी आयकलें मागीर आमकां उलोवंकूय कितें जातालें, थोडेंच उलोवंक जातलें न्हू ना. हांवूय खूब बडबडटालें पयलीं. आतां म्हाका चड म्हणजे म्हाकाच आमकांच आपणाक दिसता न्हू चेंजिनेस आपणाचें. उलयना चड लोक. आतां कितें देवाचें उतर, ताका लागून आमी कंटिन्यू आसूंक जाय. कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान. हें देवाचें उतर पासून परगटूंक न्हू, तुका कंटिन्यू आसूंक जाय. देवाच्या उतरान न्हू कंटिन्यू आसूंक जाय. जेन्ना हांव एका गांवांत म्हजें लग्न जालां आनी थंयसर चडशी जेजूची खबर नासली. पयलीं म्हाका स्टार्टींग न्हू जेजूची खबर उलोवपाक बीन, थंयसर सॉंग्स बीन म्हणपाक बीन भिरांत येताली. कित्याक येताली भिरांत जाणां, हांव कंटिन्यू नासली न्हू. हांव सांगता न्हू तुमकां, ब्रदर येतालो न्हू म्हयन्यान एका म्हयन्यान संडेचे प्रेयराक. कंटिन्यू देवाच्या उतरान नासली ती भिरांत आसताली म्हाका. जेन्ना लॉकडावनाचें कंटिन्यू जालें देवाचें उतर आयकोंक, आतां हांव घरान व्हडल्यान सॉंग्स बीन म्हणटाली, कॉन्फरन्स क्लास घेतालें हांव. 2-3 क्लासी पासून घेतालें. दिसभर जेजूचें उतर उलयतालें घरान. ही भिरांत कशी गेली. तुमकां जर देवाचें उतर परगटूंक ओ गवायकी दिवपाक लॉ दिसता जाल्यार तुमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावा. ही भिरांत पयस वयतली आपुणूच. कित्याक हे म्हाजे एक्सपिरियन्स हांव तुमकां सांगता. म्हाकाय भंय दिसतालो अशें देवाचें उतर परगटूंक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगपाक पासून, फुडें रावन सांगपाक. हांव कितल्या फावट सांगताली हांव दिना देवाचें उतर. हांव ब्रदरींक केन्ना कितल्या फावट सांगताली हांव दिना. कोण नागाळ म्हण जाताली देवाचें उतर परगटूंक. म्हाका खबर नासलें म्हाजें काम म्हणून. हें देवाचें उतर परगटपाचें आमचें कितें हें काम न्हू, व्हडवी काय.
हां कायदो कायदो म्हणजे एक कामच काय न्हू आमचें हां तेन्ना म्हाका खबर नासली. आतां म्हाका कोणी सांगलें देवाचें उतर दिता हय कित्याक हांव जाणा न्हू हांव दिना म्हणून म्हाका खबर ना न्हू हांव हें देवाचें उतर परगट्टा तें हांव न्हू म्हणून म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो. एके सुवातेर हांव प्रीच करताली एक भाव आसलो पयलीं आन्सर दिलो आनी मागीर आन्सरूच दिनालो. हांवें म्हटलें भावा तूं म्हाका आन्सर कित्याक दिना भयणी म्हाका तुका लज दिसता म्हणलेलो आपूण इतलीं वर्सां आसून आपणाक लज दिसता तूं म्हाका शिकयता तूं म्हाका पळयताय न्हू तुका लज कित्याक दिसली तूं म्हाका पळयताय तूं म्हाज्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्यांक पळय तो तुका शिकयता. हांव शिकयना आतां पासून हांव उबी आसा ती हांव तुमकां शिकयना म्हाज्या भितर आसलेलो पवित्र आत्मो हें देवाचें उतर शिकयता. समजता म्हाका हांवें ताका सांगलें भावाक म्हाका पळोवं नाका म्हाज्या भितर आसलेल्या म्हाज्या तोंडानसून उतरां पळय भायर सरता त्या उतरांक पळय बायबलान आसा जाल्यार कित्याक तो पवित्र आत्मो शिकयता न्हू. हांव आतां पासून तुमकां सांगता हांव शिकयना म्हणून देवाचें उतर आतां पासून सांगता हांव शिकयना हो पवित्र आत्मो शिकयता. म्हाका दिसता हांव सगळो बायबल शिकलेली खंय हांव सगळो बायबल जाणा हांव जें कितें म्हाका पवित्र आत्मो जें कितें हांवें शिकलां कितें आयकलां कितें बरयलां नोट्स केलां तो पवित्र आत्मो येद्या वखदार म्हाका उडास करता शिकोवपाक तोच पवित्र आत्मो. आमी सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक जाय तो तयार आसा आमकां शिकोवपाक. हें कोणाचें काम प्रिचींग करपाचें कोणाचें काम कित्याक ताका शिकोवणदार म्हटलां न्हू तुमकां एक शिकोवणदार दितलो म्हणटालो न्हू शिकोवणदार तो शिकोवणदार कोण पवित्र आत्मो आनी कोण जेन्ना उबी रावता हांगा तो पवित्र आत्मो शिकयता ती कोणूच शिकयना. आमी तुमी बसून केन्ना उबी रावतले कोण तुमकां पवित्र आत्मो आदार दितलो शिकोवपाक कित्याक तो शिकोवणदार तो तयार आसा. एके सुवातेर तो म्हाका एक भाव आसलो तो म्हणटालो तुकाच कशें यूज केलें देवान आमी सगळे PhD आनी खूब कितें कितें सांगलें म्हाका म्हाका नांवां येयना ते कितें कितें शिकलें पळय तें आनी सांगलें बाबा हें पवित्र आत्म्याचें काम हें म्हाजें काम न्हू हें पवित्र आत्म्याचें काम. इतलें शिकलें बिकलें तें हांव नको तें पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक नासतलें पवित्र आत्मो शिकयतलो सगळ्यांक तेणी सांगलें तें कामूच शिकोवपाचें न्हू पूण आमी पातयेवन रावपाक जाय न्हू पवित्र आत्मो आमकां शिकयतलो म्हणून कितें उतरां दिवंक जाय तोच शिकयता. पूण आमी ताका आमी खरोच एक सुवात दिवपाची आमच्या जिवितांत एक तूं शिकोवणदार आमकां शिकय आनी ताका सगळें खबर आसा बायबल एकल्या पवित्र आत्म्याक सगळो खबर आसा आनी तो सगळो तुका शिकयता. ज्या टायमाचेर तुका कितें जाय न्हू त्या टायमाचेर तुका सारको आन्सर दिता. कोणी कितें तुका विचारलें न्हू तुका कळना तूं पवित्र आत्म्याचें विचार पवित्र आत्म्या हे टायमाचेर हांव ताका कितें आन्सर दिवं एक्झॅक्ट आन्सर येता. कोण कावन्सिलींग बीन करतना पासून न्हू कोणाक पवित्र आत्म्याक विचारूंक जाय एका भयणीक हांव कितलो कसो आन्सर दिवं. पूण पवित्र आत्मो आमकां केन्ना शिकयतलो जेन्ना हांव शिकतलें देवाचें उतर. तें उगडास हाडपाचें काम कोणाचें म्हाजें शिकपाचें काम उगडास हाडपाचें कोणाचें काम आनी उलोवपाचें काम पवित्र आत्म्याचें. पूण शिकोवंक जाय आमी वचत जाल्यार पवित्र आत्म्या शिकोवंकूच नाका आनी उबी रावल्यार आमकां शिकोवंक येतलें. तो म्हणटा तुका शिकयलां न्हू तें तुका उगडासाक हाडटलो आपूण तूं कितें शिकलां पळय तें. आतां शीस जेजूचें शीस आसलें न्हू जेजूचें शीस आसलें न्हू जेजूच्या शिसांक तांकां केन्ना उगडासाक येयलें देवाचें उतर पयलीं जेजू मरलो तेन्ना रोखडेंच हां तें शीस आसलें न्हू ते शिकलेले अशी पूण तांकां कांयच ते भिरांतीन भरलेले शीस सगळें भिरांतीन भरोन एका रुमान मागणी करताले. जेन्ना तेंचेर पवित्र आत्मो येयलो न्हू हो उज्याच्या रुपान म्हणटा उजो कसो तेन्नाच ते सारके बोल्डली उलोवपाक लागले. तेचे शिकयलेले तांकां जेजून 30 आनी 3 वर्सां ते तांकां त्या टायमाचेर जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो तेन्नाच तांकां उडास येयलो. आमचेशी पवित्र आत्मो आसा हां सगळ्यां कडेन पवित्र आत्मो आसा न्हू
आमी पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक जाय आमकां. जशें शिसांक पवित्र आत्म्यान तोच पवित्र आत्मो, जो शिसांक पवित्र आत्मो मेळ्ळो बायबलान, तोच पवित्र आत्मा आमकां आसा न्हू, तोच न्हू, डिफरंट सेम पवित्र आत्मा न्हू. तो शिसांनी मिलाग्री केल्यो त्यो आमी करची ना, कित्याक आमी करतले काय पवित्र आत्मा आमच्या उद्देशी करतलो. पूण सगळ्यांनी आमी तयार आसूंक जाय. देवा हें केन्ना जाता ना, फक्त एकूच ताका सोल्युशन आहा, कंटिन्यू आसूंक जाय, रिगोवन आसूंक जाय. तेन्नाच आमी हे देवान जी आमकां मागणी आसा ती पवित्र आत्म्याची सेम ती मागणी आमच्या सवय जातली. केन्नाच आमी देवाच्या उतरान रिगोवन आसतले तेन्ना. एकूच ताका कारण आहा, देवाच्या उतरान रिगोवन आसूंक जाय. दाखवेलीचो फांटो म्हणटा न्हू, जेजू म्हणटा न्हू हांव दाखवेल तुमी फाटे. जर दाखवेलीक आमी रिगोवन रावना जाल्यार आमी फळां दिवंक शकतली. एक झाड आसा, आतां हें म्हूण आं, फांटो हांगा आसा, हो फांटो कातरलेलो आसा, फांटो फळां दिवंक शकतालो? फांटो न्हू तो, आं हो फांटो न्हू. आतां हें दाखवेल आनी हो फांटो हांगा कातरून उडयला, हो फळां दिवंक शकता? कित्याक दिवंक शकना? तो रिगून ना न्हू, फांटो सेपरेट जालेलो आसा. आमी जर देवाच्या उतरा कडली सेपरेट जाल्यार आमी फांटो दिवंक शकतली? देवाचें उतरूच ना आमचेशी जाल्यार आमी चडशीं जाणां आमी जेजूक वखता म्हणटा न्हू. आमी पळोवया जॉन 1:1 पळोवया आमी. जेजूक जर आमी वखता जाल्यार आमचेशी कितें आसूंक जाय? जॉन 1:1 हॉरंबाग सगळे रोचणे आदी सोप आसलो. सोप देवा सोवे आसलो. सोप देव आसलो. आतां जेजू सोप म्हणजे कोण? जेजू. आमकां तेजो आन्सर सोप म्हणजे कितें तेजो आन्सर जाय जाल्यार आमकां रेवल्युशन 19:13 मेळटलो. सोप म्हणजे कोण तो, शब्द म्हणजे कोण, उतर म्हणजे कोण, रेवल्युशन 19:13 आसा. शब्द म्हणजे कोण. आतां हो शब्द सगळो रोगतान बुडलेलो म्हणटा. जेजू हांगा आसतना तेजें नांव, तेजें शब्द तेजें नांव आसलें. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Word was God. आतां उतर देव जालो, उतर देव जालो, उतर. आतां आमकां जेजूचीच वळख आहा, आमचे कडेन उतर ना जाल्यार आमकां वळख आहा देवाची? कित्याक आमचे कडेन उतर ना न्हू. जर आमकां जेजूची सारकी वळख आसा जाल्यार आमचे कडेन कितें आसूंक जाय? प्रूफ, उतर आसूंक जाय. खूब जाणां म्हणटा हांव जेजूचे सगळे जाणां जेजूच म्हाजे विश्वास, पूण उतर ना. जेजू आहा तेंचे कडेन आहा. जेजू कहो आसा आमच्या मदें आतां? उतरान आसा न्हू. उतर कोण आसलो? देव. आमचे कडेन जेजू आसा जाल्यार आमचे कडेन कितें आसूंक जाय? उतर आसूंक जाय. कित्याक उतरूच देव आसलो आनी उतर मनीस जालो आमच्या मदीं. जेजू मनीस जावन येयल्लो न्हू आमच्या मदीं. जेजून कितें पळयलें? मनीस जालो आनी संवसारान कितें जाता तितलें न्हू. आनी मागीर कितें केलें जेजून? 30 आनी 3 वर्सां जेजू झेलो. मनशाचेर कितें श्राप येता आनी मनीस देवा कडसून कशें पयस वयता तें तेणी पळयलें. आनी कितें केलें मागीर? खुर्सार घेवन तो मेलो सगळे दुयेंस पिडा. तेणी पळयलें मनीस दुयेंस पिडा वरवीं देवा सोशिल्लो पयस वयता, गरीबसाणा वयली पयस वयता, श्रावा वयली पयस वयता. लॉज, गरीबसाण, हें कितें केलें तेणी? खुर्सार घेवन. आतां कोणायकूय विचारशी खुर्सार जेजू कितें घेवन मेला? पातोक म्हणटा न्हू. एक्चुली जेजू कितें घेवन मेला खुर्सार? फक्त पातकूच घेवन मेला? मनशाचे सगळे जे कितें त्रास आसले न्हू ते सगळे खुर्सार घेवन मेला. कित्याक? मनशान एक बरें जिवीत जिवोवच्या खातीर हांगा. आनी हें सगळें आमकां केन्ना आमच्या जिवितान दिश्टी पडटलें? जेन्ना हें उतर आमी सोत मानतलीं, तेन्ना बरयल्लें उतर आमच्या जिवितान सोत मानतलीं, तेन्नाच आमच्या जिवितान ही सुटका मेळटली आमकां. हांवें तुमकां एक एग्जाम्पल दिलां. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळे श्रापांतले सोडयले. जेन्ना आमी ते
गॅलेशियन्स 3:30 तें जेन्ना आमी सोत मारले आनी उलयले तेन्नाच आमी पळयलें आमी राबाच्या मेकळी जाली. आतां तशेंच आमकां जेजू म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली काय जातली जाली. जेन्ना आमी सोत मानतली आनी तें उलयतली तेन्नाच आमच्या जिवितान तें घडटलें न्हू. दोळ्या मुखार धरूंक जाय तें. दिसपटे जिवितान आमकां टेस्ट येयना, मातशें कितें जाल्यार दुखता, मातशें कितें टायर्डनेस जाता, जायना. मातशें कितें केलें थकता न्हू आमी. केन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें उलयलें न्हू सोमती देवाच्या उतरान पदवी आसा. घोटां येयना येयना. जिजस इज माय स्टॅण्ड. तूं म्हूण तुका थकलेलें जेजू तूं म्हाजी गोठाय, जेजू तूं म्हजी गोठाय, जेजू तूं म्हाज्या पांयाची गोठाय. पळय तुका कितें दिसता तें जिवितान. हांव अशें कोत्ता. एका टायमाचेर हांव प्रिचींग करपाक लागलें म्हाका उबें रावंक जायनासलें आनी हांव तशीच गेल्ली म्हाका जायना आनी हें पीठ आसलें न्हू तेजेर घट धरून रावलें तें सकयल गेलें. अशी उबी रावली घट धरून. हांवें तेन्नाच मनान म्हटलें जेजू तूं म्हाज्या पांयाची गोठाय, तूं म्हाज्या कुडीची गोठाय. मणीच रावली मागीर हांव विसरली. प्रीच केलें हांवें. म्हाका दिसता 2 वरां काय 1.5 वर कितें तरी. सो जेन्ना आमी देवाचें उतर सोत मानून उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान त्यो मिलाग्री दिश्टी पडटा. सोत मानून उलोवपाचें, सोत मानून. आमी डॉक्टराची वखदां घेतली आमी सोत मानता न्हू आनी घेता न्हू टायम टू टायम. सोत मानून सारकें घेता आं सोत मानता न्हू. आमी कसलें देवाच्या उतराक बसून आमी सोत मानूंक जाय आनी हें देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करता. सगळे वाटेन न्हू कितें स्वतंत्र करता आमकां. आमी पयलीं न्हू आदी प्रिचरा फाटल्यान धांवतालीं. आमी कितें दिसतालें आमकां प्रिचर आमकां स्वतंत्र करता. सगळ्याक धांवतालीं. हात धरी नाल्यार राग येतालो आमकां आनी आमकां एकदां गर्दी पळयतालीं आनी आमकां घरा येवपाक लेट जातालें न्हू. मागीर आमकां एक मातशें चिंतना आसतालें हातूच धरूंक ना आयज. आमकां पयस पडटालें एकदां आमी पयस पयस वयतालीं न्हू लागीं नासलें. मागीर घरा पावोंक जाय आसलें हात धरून नासतना येतालें. पूण कितलें हें आमचें कितें आसलो फोकस स्ट्रॉंग होल्ड कितें आसलें एक पेखोडी ना. जेन्ना जेसेला मारून येयली न्हू तेन्ना कळ्ळें हात धरल्यार न्हू सोत मानून उलोवपाक जाय उतर. तुजे कडेन सगळी पदवी आसा. कोणा कडेन पदवी आसा आं कोणा कडेन पदवी आसा सांगा न्हू. खबर आसा सारकी बरयलेलें आसा न्हू आं जितून बरयलेलें आसा न्हू कोणा कडेन पदवी आसा म्हणून. जी कोण बाबार दवरता आनी सोत मानता तेजे कडेन ही सगळी पदवी आसा न्हू. पिरेसाचेर हात धरल्यार पिरेस मरतले. आं बरें जातलें न्हू. ही कोणा कडेन पदवी आसा, हो पावर कोणा कडेन आसा, हो अधिकार कोणा कडेन आसा. आमी जाणा जावंक जाय आमी कोण ती पयलीं आनी आमचे कडेन कितें करूं शकता तें आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमकां पयलीं खबर आसूंक जाय न्हू. आमकां जेन्ना खबर नासलें आमी धांवतालीं सगळ्याक. कोण आसा हांगा आमच्या भशेन हे वटेनसून ते वटेन धांवतालो आं हां धांवनासल्या तुमी. जेन्ना आमकां कळ्ळें हे भावार धरल्यार आनी सोत मारल्यार ते सगळ्यो खुणा आमचेशी आसा म्हणून. मार्क आसा शिकता भुरगीं देवाचें उतर. मार्क 16, 17, 18 हाचेर आहा न्हू. कितें म्हणटा तो भावार धरता ही खुणा दिश्टी पडटली म्हणटा न्हू. खुणा म्हणटा न्हू. आतां आमची कितें आतां एक सावळी येता ही म्हाजी सावळी पळय फाटल्यान येता न्हू. आतां हांवें सावळेक सांग फाटल्यान येवं नाका म्हणटा येतली रावतली ती ना. तशीच न्हू ही खुणा. ही सावळी जशी म्हाका फॉलो करता म्हाज्या फाटल्यान येता सगळ्याक हांव वयता थंयसर पळय फाटल्या फुडल्यान
ही सावळी तशीच ही खुणा म्हाका दिश्टी पडटली, म्हाजी सवय आसतली सावळे भशेन म्हाका सोडून वयची ना ती, पूण हांव स्वत मानूंक जाय, भावार्थ धरूंक जाय. देंवचार काडटली, नवो भासो उलयतली, देंवचार काडटली, विखारी वखदां घेतल्यार मोडटली, लागची ना. आनी पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरी जातली. विखारी वखदां घेवची ना न्हू. आमची टीम मेंबरां न्हू भायल्या गांवांत खंय तरी इंडियेन प्रीच करूंक गेल्या आनी ती रावता थंय. खंय एक दीस असो पावस, खंय खूब पावस, खंय 2-3 दीस पावस आनी लायट ना. तांकां उदीकूय त्या पावसाचें न्हांवचें पडलें म्हणटा. न्हाताना म्हणटा आमी पयलीं म्हणटा बायल ती गोबायला गेल्या देवाचें उतर परगोटूंक, एक मिशनान गेल्या ती. आपूण म्हणटा मातशी बायल कित्याक नाचता बाथरुमान न्हाताना. ती नाचून नाचून न्हाली, कित्याक उदीक गरम न्हू थंड म्हणटा उदीक तें. आनी म्हणटा आपूण न्हांक गेलो, आपुणूय डांस करता. आपूण चिंत्तालो पयलीं म्हणटा आपणाची बायल कित्याक न्हाताले. आतां म्हणटा उदीक पिवंक जाय न्हू पोटाक. दुपट्टान म्हणटा तें उदीक तांबडेत आसलें तें गाळ्ळें, चाव करून जेयली आनी स्क्रिप्चर म्हणलें. कितें म्हटलें? विखारी वखदां वचून वीख घेत्यार वचून आमकां कांय जावचें ना न्हू. आनी थंय जेयलें आनी तें म्हणटा प्रीच करतना पळय म्हणटा आपणाक कितें जालां. मेलें आपूण जिवी आसा पावसाच्या उदकान जेवन. आमी कितेंय बीन येताना म्हाका नाका शी पयलीं आमचें उतरां न्हू. उदीक कसलें बीन म्हणटा न्हू. कितें जेवणाक बीन आमी एक भयण सांगताली आपूण कॅन्सर जाला तेन्ना आपूण किमो कितें म्हणून घेताली. हो म्हाका पॉयजन पासून घेतल्यार लागचें ना, हो किमोय म्हाका लागचो ना म्हणून. आनी तेका केंस पासून वचोंक नासलें खंय. हें देवाचें उतर भावार्थान स्वत मानी जाल्यार आमकां आमचे सवय आमी मिलाग्री पळयता न्हू. हां आतां आमी कितें करतलीं सगळीं जाणां? कितें करतलीं आमी? देवाचें उतर स्वत मानतलीं न्हू. हें कितें बरयलां तें म्हाकाच बरयलां न्हू. सारकें मानून घेतलीं आमी. कितेंय जावं हें देवाचें उतर हांव स्वत मानून जियेतलीं. आमी बियो घालतलीं देवाच्या उतराच्यो. रोकडोच किलोन येता. एक बी रोकडीच किलोन येता न्हू. येता न्हू. आतां टमाटाची बी घातली जाल्यार रोकडीच किलो येता न्हू. आतां सपोज आमी एक नाल्ल घातलो किल्लात, कितलीं वर्सां लागतलीं? 8-5 लागता न्हू. थंय पूण आमी पासियेंसान रावता न्हू. ते माडाचे नाल्ल येतालेच म्हूण आमकां खबर आहा न्हू. आमी ती बी घातली नाल्लाची, आमकां 8 वर्सांनी पणस मेळटले म्हणटली आमी. आं नाल्ल मेळटले. एकदां आमी कितें करता जाणा न्हू. आमी एक बी घालता न्हू आनी मागीर आमी कितें करता बी सारकी घालता. आतां बी आमी कसली घातली? एक सपोज चिकवाची बी घातली. आमी मागीर कितें सोदता? पणस सांग जाय म्हणटा. मेळटलें आमकां? आतां एकदां कितें करता आमी एक बी घालता, कसली तरी बी घालता आनी पास्टरां कडेन वयता आनी आमी मागणें कर. ब्रादरीक म्हणटा मागणें कर, तूं बी कसली घातले? आनी आमी मागणें कर कितें म्हणटा आमकां पणस मेळोनी. चिकवाची बी घातल्यार पणस घेवनी. कितें पळय एक आतां बायल एग्जाम्पल सोरो पियेता, म्हाजो घोव सोरो पियेता. कसली बी घातल्या? सोऱ्याची बी. आनी ब्रादर सिस्टरीक पास्टरा कडेन वचून कितें म्हणटा? रोजार कर. कितें रोजार कर? मागणें कर. बरें स्वीट पीक येवचें पासत. बी येतली कसली बी किल्लातली पयलीं? कसली बी घालता आमी पयलीं आनी माग म्हणटा मागीर म्हणटा आमी तेजें मागणें सारकें न्हू. पूण आमी आमची बी चॅक करता, उतरां चॅक करता. आमी कसलीं उतरां उलोवन आमी मागणें कर सांगलां तें. आं थोडीं म्हणटा हांगा आतां सिकनेस हें आमच्या जिवितान खूब घडलां. तेका लागून सांगता एक दुयेंस येयलें न्हू. ती उलयता दुयेंस ऑपरेशनाचे बीन सगळें उलयता आनी आमकां सांगता माग बरे भशेन आपुणाची बरी जाल्या पुरो म्हणून सांगता न्हू. आमी मागता, आमी स्क्रिप्चर दिता, पूण बी कसली घातलेली आसा?
ऑपरेशनाची न्हू मागीर कितें जातलें तुमी सांग कितें जातलें मागीर मागीर आमी देवाची मनशां कोण तरी ब्लेम जातली मागीर तुमी मागणें करूंक ना जातली पूण आमी कसली बी घातल्या पयलीं उलयल्या डॉक्टरान पळय जें कितें सांगलां तेंच बी उलयल्या आनी मागीर आमी जेजूचें उतर उलोवंक वयता आमी बी कसली घातल्या काराट्याची आनी मागीर आमी म्हणटा बरो म्हणटा एक स्वीट मँगो जाय मेळटलें बी कसली घातल्या कोडू मागीर आमच्या जिवितान कितें जातलें हांव हें न्हू पळयतात मागीर एक दीस म्हाका एका भयणीन सांगलें आपल्या घोवा पासून प्रे कर म्हणून ऑपरेशन नाका बरो भाशेन अशें आनी सगळे फॅमिलीक ऑपरेशन करता म्हूण सांगलें आनी म्हाका मागलें हांव तांकांच स्क्रिप्चर हांवें दिलें आनी आमी म्हणटालीं जिबेचे देणे सगळे आमी उलयतालीं तो ऑपरेशन बरो अशें मेलो मागीर आतां कितें कशें कितें आमी स्क्रिप्चर उलयता आतां कितें म्हणटा तो जियेतलो मरचो ना जियेतलो देवाचें उतर परगडटलो ही स्क्रिप्चर म्हणटा आनी ते स्क्रिप्चरूच जियेतलो जिवोकूच ना तो कित्याक जालें तें इतलें बियो आमच्यो कितें आतां पळयल्यार मगो देवाचें उतर कितें आमी उलयता कितें आनी आमी देवाचें उतर उलयता मागीर तें देवाचें उतर कॅन्सील कितें उलयलां तें वायट आमी कॅन्सील केलां आनी आमी स्क्रिप्चर उलयता जिबेचे देणे उलयता सगळे म्हणजे कोणाचें शिकवण आयकतालो तें तो ब्रदर म्हणलो आमी बियो घालता एक आनी उलयता म्हणजे बी उलयता आमी एक आनी सोदता आमी बरें मेळटलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें हें सगळ्यांच्या जिवितान सगळीं रिपोर्ट उलयता आनी आमी तांकां रिपोर्ट उलोवनाका सांगता आमी तांकां स्क्रिप्चर दिता आनी ती रिपोर्ट उलोवन दवरलो सगळो आनी आमी मागत आसा एकदां तें मागणें मेळना म्हणटकूच मागीर आमकां दिसता कितें हे स्क्रिप्चर जिवितान काम कोत्ता खरें पूण एकदां एकदां अशें दिसता मागीर ती कितें कितें म्हणटा न्हू पूण आमी आमचे पयलीं बियो चेंज करपाक जाय आमी आमचीं उतरां चेंज करपाक जाय डॉक्टर आपल्या शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता न्हू ते कितें शिकता तेज्या प्रमाणे ते रिपोर्ट सांगता अमको रिपोर्ट जालो हें केल्यार सगळें तें सांगता पूण आमकांय जेजून रिपोर्ट दिलेलो आसा बरोवन दवरलेलो आसा हां तो रिपोर्ट कोणी काडटलो आमचे कडसून फासतलो तसोच आसतलो न्हू रिपोर्ट हां आयज फाल्यां सदांकाळ तोच रिपोर्ट आसतलो जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यार हो रिपोर्ट आमकां पयलींच दिलेलो आहा बरोवन दवरलेलो आसा दुयेंस पिडा येवच्या पयलींच हो रिपोर्ट आमकां बरोवन दवरला न्हू 2024 वर्सां पयलीं आमी कितें स्वत मानूंक जाय आतां खंयचो रिपोर्ट आमी स्वत मानूंक जाय डॉक्टर आतां आमकां 24 न्हू 24 हो रिपोर्ट आमकां आतां दाखयता आमकां ऑलरेडी जेजून बरोवन दवरलेलो आसा खंयचो रिपोर्ट आमी स्वत मानपाक जावो तें आमचेर आसा थारायलेलें आसा हो आतां फ्रेश दाखयता तो रिपोर्ट का 2024 वर्साचो आमी हे देवाचें उतर अशें घेवन झगडोंक जाय कित्याक आमी झगडोंक जाय देवाचें उतर घेवन देवचार आहा न्हू आपणाचें चोर आहा न्हू हां चोर आहा न्हू फाटल्यान आमच्या चोरपाक तें देवाचें उतर ताका लागून आमी तें कंटिन्यू उलोवपाक जाय तीच भयण मिशनाक गेल्यार सांगूंक ना तांकां शिकोवंक तिचो पांय कितें तरी मोडलो म्हणजे पांय क्रॅक जालो सॉरी मातसो असो कितें हें करतालो पूण ते म्हणटा आपूण बरें आतां आमकां दिसता न्हू प्रवचन केलें आनी आपूण घरा गेले आतां आपणाक दिसतालें कितें आपूण बरें जालें म्हणून पूण राती कडेन म्हणटा पांय फोडूंक लागलो पांय मोठो जालो सुजलो आपणें सांगलें म्हणटा आपणाक डॉक्टरागेर व्हर डॉक्टरागेर गेले आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुजें क्रॅक येयला आनी 3 वीक हें घालचें पडटलें प्लास्टर आतां 3 वीक ती आतां गेल्यार मिशनाक कितें देवाचें उतर परगटूंक न्हू आतां 3 वीक प्लास्टर घालून तें परगडटलें जायना न्हू आपणी म्हणटा घोवन आनी आपणें म्हणटा एग्रीमेंट प्रेयर केलो पास्टर नाका प्लास्टर बीन कांय नाका जेजूच्या गायांनी आमी बरें जाल्यार मागणें केलें आनी एकदां डॉक्टरागेर गेले डॉक्टर तुका डिस्चार्ज घेतलो वयता म्हणटा दितलो तो म्हणलो ना प्लास्टर घातल्या शिवाय आपूण तुका धाडिना ते म्हणलें नाका आमकां प्लास्टर तूं सायन मारचें पडलें लेटर बरयलें कितें हें म्हणटा बरयलें आनी सायन मारचें पडलें तुका ताका आपूण जबरदस्ती वता म्हणून
तो म्हणालो ओके. तेणी सायन मारली आनी घरा आयलें म्हणटा. घरा आयलें म्हणटा आमी सगळो गोत म्हणटा आख्खी रातभर म्हणटा देवाचें उतरूच परगटूंक लागली, उचारूंक लागली. 1 Peter 2:24 आनी जायते स्क्रिप्चर घेतले आनी उलोवंक लागली. आपूण म्हणटा 3:30 जाल्यार ती पयली म्हणटा आनी मागीर आमी न्हिदली म्हणटा. आनी सकाळ उठून उठ जाल्यार म्हणटा आपूण पांय म्हजो जमनीक लागलो म्हणटा आनी सगळे नाचोंकूच लागले. घोवा खुटयलो म्हणटा. पळय म्हणटा पांय सूज गेली म्हाज्या पांयाची, पांय सारको जालो. कशें जालें? हें देवाचें उतर उलयलें म्हणून न्हू. सोत मानून देवाचें उतर उलोवपाक जाय आनी आमी तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो मिलाग्री पळयतली. हांव म्हाका सारकी सिरियस रिपोर्ट एकदां डॉक्टरान दिलो मातशें हेका पुयेक लागून. सगळीं म्हाका आतां सगळीं सांगता आपूण भियाली कित्याक हांव बारीकूय जाली खूब. पूण हांव एकूच म्हणटाली जेजू तुवें बरयलेलें आसा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. Psalms 91:16 लायन हांव नातरां लॉंग लायफ म्हणटा तेजो गॉड हॅज ब्लेस अस लॉंग लायफ. हांव म्हणटाली नातरां पंटुरां पयसर हांव जियेतलें म्हाका कांय जावचें ना. हांव दोनूच उतरां उलयताली. इवन म्हाजी भयण भियेताली. हांव तिका हालयतालें आनी सांगतालें तूं भियेता कित्याक गो म्हाका कांय जावंक ना जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्यार डॉक्टर रिपोर्टाचें हांव उलयनासली. ताका हालयताली आनी म्हणटाली आगो आजून हांवें नातरां पंटुरां पळोवपाचें आहा म्हाका कांयच जावचें ना इतल्या बेगीन. डॉक्टर आपल्या रिपोर्ट आपूण शिकला पळय तसो आमकां रिपोर्ट दिता पूण आमकां ऑलरेडी देवान रिपोर्ट दिलोलो आसा न्हू तेच आमी सोत मानूंक जाय. समजता कितें करूंक जाय आमी तें समजता कितें करूंक जाय आमी तें देवाचें उतर कशें आमी दवरूंक जाय कसो आमकां सैतान चोरूंक येता. देवाचें उतरूच चोरतलो तो जेन्ना तुज्या देवाच्या उतरान तूं देवाचें उतर तुज्या जिवितान काळजान बागलून दवरता न्हू तेन्नाच तुका कोणाच्या उजळीकणाक तुका तायणी येतल्यो त्या देवाच्या उतराचेरूच. जेजूक कशी तायणी येयल्ली देवाच्या उतराचेरूच न्हू. ताका कितें म्हटलेलो पयलीं तायणी येवच्या पयलीं म्हजो आपुरबायेचो पूत सगळें म्हाजें दादूसपण आसा. ताका तायणी त्याच हेचेर येयली न्हू उतराचेर. जेन्ना आमी उतर शिकतली उतर आमच्या काळजान बागलून दवरतली न्हू त्याच उतराचेर आमकां तायणी येता. पळयात नाल्यार केन्ना. पूण तूं थीर रावंक जाय. एक कितें जावं न्हू तें तुका मात मुगो बरें दिसतलें परत पेन येतलें परत येतलें तूं कितें उलयतलें त्या टायमाचेर. हें देवाचें उतर तुजें भितरलें भार काडपाक न्हू तो खूब ट्राय करता करिना. डॉक्टर तोंडानसून तरी तूं उलयतलो तूं सारकें सिरियस आहा तुजो रिपोर्ट सारको सिरियस दाखयता. म्हणजे तुका तेन्ना कितें जातलें तूं देवाच्या उतरान आसल्यार तो दिसता न्हू रिपोर्ट मातशें हालता न्हू पयलींच हालो ना जायना मातशें रिपोर्ट पळयलो म्हणटकू डॉक्टर रिपोर्ट उचारता न्हू तुजें अमकें आसा अमकें जाल्यार तुका अमकें करूंक जाय कितें करूंक जाय मातशें भिरांत कशी येयना. हांव फाटल्या दिसांनी बेश्टी म्हणून चॅकअप बेश्टी अशें म्हणजे एक सिमटम कितें जालें म्हणून हांव चॅकअपाक गेली. तो डॉक्टर म्हाका थोडें सांगूंक ना थोडें कितें सांगूंक ना. हांवें म्हणलें जेजू हें जर हांव करूंक पळय जाल्यार बसतलें जाल्यार तुजें उतर केन्ना शिकतलें आनी उतर केन्ना परगडटलें हांव. तो सांगतना हांव आयकतां आनी हांव जेजू कडेन उलयतां जेजू हें पळय अशें पळय सांगता हो म्हाका हें करूंक जाय तें करूंक जाय तें करूंक जाय हांव केन्ना तरी देवाचें तुजें उतर शिकतलीं आनी परगडटलीं हें करूंक जाय तें करूंक. हांवें म्हणलें बरें जेजू हांव एकूच जाणा तुज्या गायांनी बरी जाल्यार म्हाका म्हटलें मातशें आतां म्हटलें बक्षी हांव कित्याक हांगा येयलें म्हणून हांव जाणा आसतना येयलें म्हणून. जाता पयलीं मातशें जालें आनी हांव चिंतां मागीर म्हाका उगडास येयलो कितल्या जाणांक म्हटलें जेजू कितलीं जाणां हितूनूच आहा तरी म्हणलें हेंच करपाक आख्खो दिसूच तेंचो वयतलो म्हटलें काम रे केन्ना करता आनी तुजें काम केन्ना करतलीं. म्हणजे डॉक्टराचो एकदां रिपोर्ट पळोवशी जाल्यार कितलो
सिरियस येता तेच्या त्यांच्या शिक्षणा परस आमी तांकां कांय म्हणिना पूण हांव एकूच म्हणटा जेजून आमकां ऑलरेडी तेंच्या परस जेजून ऑलरेडी आमकां रिपोर्ट दिलोलो आसा जेजूच्या गायांनीच आमी बरी जाल्या हो आमी घेवन बसपाक जाय दिसांनी रात मॅडिटेट करपाक जाय तेजे गाये सादे गाये घेतल्या तेणी आमी म्हणटा 5च गाये म्हणटा आयकला तुमी जेजून 5 गाये घेतल्या म्हणटाले न्हू आदी आयकूंक ना जेजून 5च गाये घेतल्या म्हणटा एक्चुली बायबल आमकां साम्स 22:17 सांगता तेची हाडां पासून मेजून गावताली कितलो गाय आहलो तो 5च गाये आख्खे कुडीक तिची घायले सगळे घायच जाल्ले आख्खे कुडीचेर त्या घायांनी जे घाये तेणी कुडीर घेतलेले मांस ते चाबूक असो चापकांनी असो पोट ते खेळांनी ओडून काडून जसो एक सुणें घास काडटा आनी कितें करता ते आख्खे मांस सोडिना तशें तेजे एक एक चाबूक बसतालो तो हो मांस ओडटाले कितले दूख जालें ताका कितलो घायल्लो तो आनी तेच गायांनी आमी बरी जाल्या तेकाच लागून आमी जे कितें शिकता न्हू आमच्या भाशेन आमी शिकले ना आमी पयलीं आसली थंय दुयेंस पिड्यान जायतीं भाव भयणां आसा तांकां आमी हेच तांकां आमी डायरेक्ट देवाचें उतर सांगलां तें आयको आमची गोवायकी कोणाची गोवायकी सांगल्यारूच तें आयकता हांव जेन्ना जॉयंटीस आसली म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें म्हाका क्युअर ना रोगतान जॉयंटिसाक केन्नाच तुका बरें पडना तूं आसा सर टॅबलेटां घेवची पडटली जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकता आयकता म्हाजी जॉयंटीस केन्ना गेली एकूच हांवें उतर आयकलेलें एके प्रेयर सर्विसीर कोणाची तरी जॉयंट पेन वता तेंच आयकून हांव घरा येयल्ली आनी उचारपाचें बंद जालें मेन म्हणजे म्हाजें उचारपाचें बंद जालें त्या टायमाचेर म्हाका जॉयंटीस आहा म्हणून तेन्नाच न्हू हांव उलयना हांव बरी जालें जेजून म्हाका सांगलां हांव बरी जालें तेन्ना देवाचें उतर नासलें हांव बरी जालें म्हणटा म्हणून म्हाजें हांव बरी जाली हांव तीच म्हाजी गोवायकी वचोन सगळ्यांक सांगताली पळय हांव आतां आनी म्हाजी फॅमिली प्रूफ आहा सगळ्यांक खबर आसा हांव खंय त्रास जाताले म्हाका ते सो हांव तेजी गोवायकी सांगता तांकां कळटालें हांव खरेंच बरी जाल्या म्हणून कित्याक हांव वखद घेयनासलें तेन्ना आमी वचपाक जाय जेजून आमकां सांगलां वच म्हणून खंय वच सांगलां आमकां शेजाऱ्याक देवाचें उतर घेवन खंय वच सांगलां मार्क 16:15 आहा न्हू गो एंड प्रीच ट्वेंटी 15 ना मार्क 16:15 मॅथ्यू 28:19 आहा तें म्हणजे दुसरे भशेन आहा पळोवन थँक यू जीजस 19 न्हू 28:19 मॅथ्यू हे शीज करात हाली आतां आमी कितें करपाक जाय जी देवाचें उतर जाणा तेंच्यांनी कितें करपाक जाय शीज करूंक जाय वचोन न्हू दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय देवाचें उतर जे जे सुवातेर वयता थंय आमी कितें करूंक जाय शीज करूंक जाय आमी कितें करता आमी आमकांच दवरता काय आमी दुसऱ्यांक दिता हॅलो कितें म्हणटा तुमी फिफ्टीनारूच आहा न्हू मार्क 16:15 आहा आनी तांकां सांगलें आख्ख्या संवसाराक वचात आख्ख्या संवसाराक सगळे रोशने शुभ वर्तमान परगटात शुभ वर्तमान म्हणजे बरी खबर दुसऱ्यांक दी आख्ख्या संवसाराक न्हू आमी वचपाक जाय न्हू आख्खे गो एंड प्रीच म्हणटा तो प्रीच देवाचें उतर आमी आसलेलीच जर देवाचें उतर घेवन वचना जाल्यार कितें जातलें
ती कशी बावार्थ दवरतली म्हणटा न्हू रोमन्स 10 आहा. आमी जर बावार्थ जाणा आसलेली, आमी जर वचत ना, परगोटीत ना हे देवाचे उतर, ती कशी स्वत मानतली. सो जाणा आसलेल्यांनी देवाचे उतर परगोटूंक वचोंक जाय न्हू. भिरांत येता पयलीं कशी वयतली कितें न्हू. खूब जेन्ना न्हू एक दुसरे सुवातेर बीन परगोटपाचें आसता न्हू, खूब कॉशन आसता. खूब कॉशन येता. कशी वयतली, ट्रान्सपोर्ट आहा, सगळें कॉशन न्हू. म्हाका तशेंच खूब कॉशन आसलें. एकदां एक सुवातेर आमी एकली संडेचे संडे प्रीच करूंक वयतालीं. कितें कारणांक लागून आनी तो ब्रदर आमकां व्हरतालो हाडटालो सगळें प्रीच करपाक बीन. त्या ब्रदरचें कितें जालें आनी कारण ट्रान्सपोर्ट ना न्हू. हांवें ते सुवातेर वचपाचें बंद केलें. ट्रान्सपोर्ट ना. आतां कितें बरें जालें. आतां सुवातेक ताका तो परगडटा न्हू, सारकें सुशेगाद आहा. म्हाका दिसता 2 वर्सांनी थंयसर कोण जेसुलेम म्हाका प्लेस दिली थंयसर प्रीच करपाक. त्याच गांवांत ज्या गांवांत हांवें सोडलेलें न्हू ट्रान्सपोर्टाक लागून, त्याच गांवांत प्रीच करपाक प्लेस दिल्ली. सांगलें आमकां मिटिंगेक सांगलें आमकां त्या गांवांत प्लेस दिलेली आसा प्रीच करपाक. आनी खूब दिसांनी ते जालें प्लेस उगडली ती. आनी तें पयलें हांवें ते प्लेसीचेर म्हाजें नांव आसा. जे प्लेसीचेर हांवें वचनासलें न्हू, तेच प्लेसीचेर देवान म्हाका परत तेच प्लेसीचेर यूज केलें. आतां हांव कितें करतली? ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून सोडटली परत? देवाक आर्गां दिवपाक लागली. जेजू तुका आर्गां दिता, तुवें म्हाका ट्रान्सपोर्ट दिला हाडूंक व्हरोंक, संडेच्या संडे वचोन प्रीच करून येवपाक तुवें म्हाका ट्रान्सपोर्ट दिला म्हणून जेजूक आर्गां दिली. कित्याक हे फावटी जॉन आहा न्हू तो, बायबलान आहा तो, नुस्त्यान भायर उडयलो तो. आं आमी जाता न्हू एकदां जायना. हांव जाल्यार त्या टायमाचेर जाली. म्हाका कळ्ळें जॉनान कितें केलें व्हरोन त्याच गांवांत उडयलो न्हू, ज्या गांवांत वच सांगलेलो. नुस्त्यान कितें केलें ताका गिवलो आनी कितें केलें ते 3 दिसांनी तेच प्लेसीर व्हरोन उडयलो न्हू. आमी जायते खबर न्हू धांवता हांगा थंय हे एक्सक्यूज घेवन, पूण आमकां तेच प्लेसीर उडयतात आमकां खबर ना. म्हाका तेन्ना कळ्ळें हांव जोना जाल्लें म्हणून. आनी तेच प्लेसीर जेन्ना हांव म्हाजी टेस्टिमनी शेअर करतालें थंय आसलीं 2-3 जाणां ती प्लेसीचेर पयलींची ती. आनी लोक आसलो. तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट सांगलें, सिस्टर तूं 2 वर्सां येवंक ना न्हू. आमचे 2 वर्सां हॉल हे 2 वर्सां आमचे हॉल बंद आसले. हे 2 वर्सां हॉल बंद जाले. म्हाका तेन्ना मातशें हें जालें. हांवें जेजूक म्हटलें सॉरी, कित्याक म्हाका हे 2 काय 1.5 वर्सां कितें सांगलें कितली हे सोल म्हाका लागून इबाडले आसतले. आतां आमी कितलीं जाणां वचनासतना कितले सोल वतमे वायट रस्त्यार गेले आसतले न्हू. सो आमी तयार जावया सगळीं. आं मागूंक जाय काय आमी वचोंक जाय सांगलां. गोंयान प्रीच म्हटलां काय माग म्हटलां तेंच्या बसत. मागूंकूय जाय, आर्गां दिवंकूय जाय, पूण आमी वचपाक जाय चोल. एकूच देवाक न्हू आमी जेन्ना न्हू एक डिजायर केले न्हू अवेलेबल जावंक जाय. हांव अवेलेबल आसा. एकदां हांवें कॉन्फरन्स आमची मिटींग आसली. ते मिटिंगेचेर न्हू आमकां एक कोणी हॉल दिल्लेले. त्या हॉलाचेर एक बाब म्हणूंक लागलो कितें जाणा हॉल ब्रदरीची डिजायर आसलें आख्खो दीस आसपाचें. तो म्हणलो ब्रदरीक 3 वरां पुरो न्हू प्रीच करपाक. 3 वरां प्रीच. ब्रदर म्हणलो 3 वरां तुजो जर सपोज तूं बिजनेस आसलो तूं कितें करता 3 वरांच ओपन करतलो आसलो. आतां आमी तुमकां विचारता तुमचो बिजनेस आसलो एक कसलें काम धंदो आसलो. आमी कितें करतले 3 वरांच दवरतले ओपन 2 वरां. आमी आख्खो दीस रातचे बसून कस्टमर येयल्यार चालू उरतले न्हू. तेन्ना तेणी कितें म्हटलें हे बापाचें म्हज्या बिजनेस हो बापाचो धंदो सुरगीच्या बापाचो हे बिजनेस हे परगोडपाचें काम कोणाचें. हे परगोडपाचें काम कोणाचें. धंदो कोणाचो.
बिगनेस कोणाचें बापाचें न्हू सर्गीच्या हां सर्गीच्या बापाचें न्हू हें काम हें परगडपाचें काम आमी करता वावराडी तितून भितर पूण काम कोणाचें तें सर्गीच्या बापाचें. सो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हें सर्गीच्या बापाचें काम जाल्यार आमी सगळ्यांनी जायते भाशेनी पासून परगड कित्याक तरेतरेचो लोक आसा न्हू ह्या संवसारान हिंडीन. तेन्ना हांवें जेजूक म्हटलें जेजू म्हाका म्हणलें 4 लँग्वेजी येता आनी तेन्ना पयलीं कितें चिंतलेलें हांव कोंकणीनूच प्रीच करतली हांव सदांच म्हणटाली हांव कोंकणीन प्रीच करतलें आनी हांव प्रीच करची ना. जेन्ना म्हाका कळ्ळें हें बापाचें काम हो धंदो बापाचो हे बिजनेस बापाचें तेन्ना हांवें सांगलें जेजू म्हाका 4 लँग्वेजी आसा सो हांव 4 लँग्वेजी तुजो वावर करूंक तयार आसा. एक सिस्टरीन म्हाका इंग्लिशीन सांगलें मागीर रोखडेंच म्हाका लास्ट इयर आतां वर्स जालें आमी सोलापूर गेलीं मराठी प्रीच केलें हिंदी मराठी मिक्स. आमी जाणा पूण आमचें कितें जाता लँग्वेजी प्रॅक्टीस ना न्हू कसल्याय कामाक आमकां प्रॅक्टीस आसूंक जाय तेन्नाच आमचें काम बरें जाता. तशेंच उलोवपाकूय आमकां प्रॅक्टीस नासली आतां जाता सारकें मराठी आतां प्युअर आमी गेले लास्ट मंथ तेन्ना सांगताले सिस्टर अभी ठीक हो गया मराठी तुम्हारी अच्छी चांगली जाली म्हणजे उलोवन उलोवन मागीर जाता न्हू. मागीर हिंदी फाटल्या दिसांनी हिंदी बेश्टेच म्हाका मनान येयलें हिंदी येसांनी प्रीच एकदांच केलें तितलें पण प्रीच करूंकूच ना हिंदीन अशें बेश्टेच बापा कडेन हांव उलयतालें केन्ना उलयता हांव ना कितें जाल्यार आमचे सॅटर्डे बायबल क्लास आसता एका घरान थंय पळय जाल्यार आसामाची 5-6 जाणां आयिल्लीं ती म्हणटाली हिंदी प्रीच केलें. सो हांव कितल्यो लँग्वेजी आमी कितले देवाच्या राज्यान काम करूं येता न्हू आमी कितली भाशा जाणा आमी तरी तुटकी मिटकी इंग्लिशान आमी प्रीच करता थोडी न्हू. सो आमी सगळ्यांनी कितें करूंक जाय आमचें एकूच काम न्हू देवाचें उतर परगडपाचें न्हू. बायबलान आमकां कसलें काम आसा म्हाका बायबलान कितें काम आमकां दिलां जेजूक परगड करपाचो. सो आमी सगळीं तयार आसा सो देवाक आमी भास दिताना आमकां तायण्यो खूब येतल्यो आं. हांवें सांगलां न्हू जेन्ना डिसिजन घेतलें ट्रान्सपोर्ट ना हें ना तें ना दिश्टी पडटालें न्हू भिरांत येताली. आमी प्रीच करतना पासून कोणाक ट्रान्सपोर्ट ना जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्ट घेवन तांकां देवाचें उतर परगटूंक जाय. एक भयण आसली तिका आमी न्हू तेंगेर आमी बायबल क्लास दिताली थर्सडे आनी मागीर आमी जालें मागीर तिगेनी डिसिजन घेतलें आपूण संडे खंय तरी वयतली देवाचें उतर आयकपाक. आनी तेन्ना तिका हांवें म्हटलें सिस्टर आमकां न्हू वास्को आपयलां वास्को प्लेस. ती म्हणूंक लागली सिस्टर तुका हांव व्हरोन हाडटा म्हणली. तिगे ट्रान्सपोर्ट आहा ती चलयता गाडी ते आजुनी मार्च म्हयन्यान आमकां वच जातलें दिसता वास्को ती हाडून आनी खंयसरी रिच आवट करूंक जाल्यार ती व्हरता. तशेंच आमी लोकांक असोच आदार करूं येता तुजे कडेन जायना जाल्यार प्रीच करपाक कोणाक ट्रान्सपोर्ट आनी कोणाक वचोंक जाय देवाचें उतर परगटूं ताका आमी तें ट्रान्सपोर्ट दिवन देवाचें उतर हें काम करूं येता न्हू आमी पयशे दिवन खंय भायल्या गांवांन वचोंक जाय कोण कितें तरी आसता न्हू कसलो तरी आदार करून प्रिचरांक आमी फुडें काडूं शकता न्हू तें काम करूंक जायना. सो आमी प्रीच करतले जाल्यार कशेंय करूं येता आमी पवित्र आत्म्याक विचरूंक जाय आनी आमी वयता थंय डिसायपल करूंक जाय. आमच्या ब्रदरीन डिसायपल केलें म्हणून सगळे सुवातेर देवाचें उतर परगडटा न्हू चालू आहा सगळें. तशेंच आमी पळोवपाक जाय कोणाकूय देवाचें उतर कशें दिवपाक जाय कशें तांकां वयर काडपाक जाय. सो हें देवाचें उतर बंद पडोंक जायना. जे शिसांनी जेजूचे डिजायर आसले आनी शिसांनी स्टार्ट केल्ले ते आमी करूंक तेच्या फाटल्यान सगळ्यांनी करूंक जाय एकामेकाक हात दिवन. एक हितून एक म्हणजे जेन्ना आमी देवाचें काम करता तेन्ना आमी विचित पुताचो भाव कोण आसलो व्हडले भाव जावन आमी जिवंक जायना. सगळ्यांनी खालतेपणान जिवंक जाय. व्हडले भाव हांव 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 न्हू तो हांवें हें केलें हांवें हें सगळें आसलें न्हू तें टिचींग दुसरें आसा मागीर शिकया आमी. सो सगळे ते व्हडले भाव कितें आसता तो कितें म्हणटा हांवें हें केलें न्हू
तो भाव येयला म्हूण खूश जायना. सो कोणी देवाचें उतर परगोटू, कोणी देवाचें उतर म्हणजे कितें देवाच्या उतरान काम करून देवाच्या हितून आमी सगळीं खूश जावंक जायी. आमी व्हडले भाव जावन जिवंक जायना खंयच्याच प्रेयराक, खंयच्याच कामान, घरान सुद्दां. जेन्ना आमी देवाचें काम करतलीं आनी देवाचें काम फुडें व्हरोंक जाय जाल्यार आमी चड व्हडले भाव मातशें जाले पासून आमी सोयऱ्यान येवंक जायी रोखडीच आनी बोगसोलें मावूंक जाय. तेन्नाच हें देवाचें काम फुडें व्हरतलें न्हू, फुडें सरतलें. समजता कशें आमी देवाच्या एका मोगान, एका मोनान, एका काळजान रावून हें देवाचें उतर परगोटूंक जाय आख्ख्या संवसाराक. बेश्टें जायना तें. जेन्ना आमी खालती जातलीं खालतीच आनी तेन्नाच हें देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक पावतलें. थँक यू जिजस. जिजस लव्स यू. जिजस लव्स यू. सो एकामेकाक सांगया आमी जेजूस लव्स यू म्हणून. आनी जेजू कसो मोग करता तसो संवसाराचो मोग न्हू हो. आमकां कोणी म्हणटलो आय लव यू म्हणटलो आनी विसरतलो न्हू. तसो जेजू आमकां विसरचो ना. जेजू आमकां केन्नाच सांचो ना आनी सोडचो ना. तो सदांच आमचे बरोबर आसतलो. आमी जियेतना सदांच न्हू एक पॉयंट जेजू आमचे बरोबर आसा असो एक मनीस आमच्या बरोबर आसा तशें आमी करून जिवंक जाय. न्हू आमचे सारकें गांठीक मारूंक जाय. जेजू आमच्या भितर आमच्या बरोबर आसा, आमच्या भितर आसा. जेजू आमच्या भितर आमच्या बरोबर आसा आनी तो केन्ना सांचो ना सोडचो ना. आमकां मागीर भिरांत येवंक जातली ना न्हू. थँक्यू जिजस. समजोना कितें म्हटलां तें शिकयलां तें. गांठीक मारला. गांठीक मारल्यार केन्ना आदी लोक गांठीक मारताले कितें करतालीं? केन्ना गरज आसतना गांठ सोडटाले न्हू पयशे. पयला आदी लोक खंय गांठीक मारताले कोण पालवाचे. केन्ना सोडटाली ती गांठ? केन्ना गरज आसा तेन्नाच न्हू बेश्टीच सोडटाली. तशेंच आमी देवाचें उतर गांठीक मारला तेन्ना आमकां गरज आसतना आमचे कडेन ताका लागून गांठीक मारल्यान कितें तरी आमकां एक भाव विचारतालो पयलीं. गांठीक मारल्यान कितें? कितें तरी गांठीक मारल्यार? थँक्यू जिजस. उबी रावया सगळीं. सुरगीच्या बापा आमी तुका आर्गान दिनवासता हे वेळा पासत आनी तुजे शिकोवणे पासत. तुवें आमकां शिकयलाय हे देवाचें उतर जेन्ना आमच्या काळजान दवरता बागलून तेन्ना चोर कसो येता आमकां चोरूंक देवाचें उतर. त्या पासत तूं आमकां सांगता तूं आमच्या बरोबर आसा. तुजो आमकां ताळो आयकुपाक तूं आमचेर सदांच उलयता तेन्ना आमकां आयकुपाक आनी समजोवपाक तुज्या उतराची गरज आसा. ताका लागून तूं आमकां जायत्या वेळार शिकयताय सांगताय बरयलेलें आसा. देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावा. देवाच्या उतरान रिगून रावा. तेन्नाच आमी बरीं फळां ताकता तसलीं तुका जाय तसलें बरेंपण आनी आमच्या जिवितान आमी बरेंपण पळयतलीं. जेन्ना आमी रिगोवन रावता पळय तेन्ना देवाच्या उतरान तें तुका आर्गां दिता. खरेंच तुजें उतर सारकें जिवें जेन्ना आमी तें उच्चारता सोत मानून तेन्ना आमच्या जिवितान खरेंच तें बरेंपण हाडटा. खरेंच आमी तेन्ना तुजे घाये पळयता खुर्साचेर तेन्ना आमी नियाळटा त्याच वेळार आमच्या दुयेंसाचे इन्फिनिटी कसली पेस पिडा रोगाचो नाश जाता जेजू. आनी हे वेळार जेजू आमी देवाचें उतर आयकलां आनी आमी जाणा हें देवाचें उतर दोनी वाटेनी पादलेले तलवारी पासत रोमता आमचेशी. आनी जशें आमी आयकलां उलयलां आमच्या भितर आसलेले सगळे दुयेंस पिडाचो नाश जाला. येदे वखदार जेजू आमच्या प्रॉब्लमाचो नाश जाला. आमकां तुवें अभिशेकान भरला जेजू. तुजे आनीक आमकां अभिशेक मेवला जेजू. आनी तो हो अभिशेक जेन्ना आमचेर येता तेन्ना सैतानाचे ते प्रॉब्लमाचे दुयेंस पिडाचो नाश जाता जेजू. त्या पासत तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता आमकां सगल्यांक तुवें एकठांय केल्यान आपोवन हाडलेल्या पासत एक एकल्याक नांवान जेजू. आनी जितलें आमी आयकता तितलें आमच्या जिवितान बदलाव येता आनी जितलें आमी आयकता तितलें आमकां उर्बा येता तुजे उर्बेन काम करपाक जेजू. तुज्या मोगान एकवटान वावर तुजो आसा तो फुडें व्हरपाक
त्या पासतचेचो आमी तुका आर्गां दिता. तूं आमकां जोण एकल्याक वापुरताय तुज्या राज्यान काम करपाक आनी तूं दाखयताय खंय वचोंक जाय कितें करूंक जाय सगळें तूं करताय पवित्र आत्म्या म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आनी तूं आमचो खरोच शिकोवणदार आनी जे जे जिवाचेर आमी वयता तूं शिकयताय आनी आमकां आयकता तेन्ना आमकां स्वतंत्र करता. तुजेंच उतर म्हणून जेचो आमी तुका वखाणटा तुका दिनवसता आनी आमच्या जिवितान तुज्या उतरा उद्देशी जायत्यो आमी मिलाग्री पळयता आनी पळयत आसा म्हणून तुका आनी दाखयत आसाय म्हणून तुका आमी